Hora bara babari giri giri beri beri giri giri gi. Hoshi katara kase kiri 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 kisi kite te 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 shashashala laba. Hoboro boro bo. Hoba babari giri 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 giri. Hora bara bara go. Abashikara bara 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 bara. Abara bari giri 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 giri. Habara bari kiri kiri giri di giri 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 giri. Habara bakara katale kete te 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 si 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 kiri kisi kiri biri biri bin. Shikara bara 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 bara. Harara katari kili kitiri kiri basi kitiri rishi shara bara bara bara. Obo shikitiri kiri kiri indara gara gara baba. Ho halla bala bara 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 gan. Sikini basi peri biri giri 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 giri. Praise the Lord. Hallelujah. Arga Jezuk. Moema Jezuk. Kushahan sogli. Bless. Praise God. फकत आशीर्वादीत ब्रदर म्हणटा दुसऱ्यांकूय आशीर्वादीत करपाक ब्रदर जुलियो म्हणटा तुमी म्हणटा आशीर्वादीत फकत तुमकांच हां आतां म्हणटा न्ही ब्रदर पयलेंच म्हणलें न्ही जुलियो ब्रदरीत हां तो फगले तो खुशाल बरीत आतां तो 2-3 दीस जाता आतां कोत्ता शिकता म्हणटा तो वयस म्हणटा आपूण म्हणटा खुशाल बरीत जियेता जिंदगी आपली हां वय ना खुशाल बरी जिंदगी मैं जीऊंगा मैं जीता हूँ हमेशा प्रभु यीशु के नाम से वय ना हां जाल्यार आमी तें उतरां उलोवंक जाय न्ही हां भावार्थ शिकता सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना सगळे मानतात वय कितले जाण मानिनात बरें प्रेज गॉड वेरी गुड सगळीं ओगी रावली म्हणजे मानतात वय ना मागीर सोमी जावन आसा म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना समज सोमी जेजू जावन आसा म्हजो सोमी गोळी आनी सगलो सोरोंडार म्हजो जाल्यार म्हाका खोस्ती हुस्के कित्याक येता आतां आमी म्हणटा आय एम ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशन्स हांव आशिर्वादीत दुसऱ्यांक आशिर्वाद करपाक आं होय जेजू जावन आसा म्हजो घोळी आमी हें उतर घेवन आमी चलता पूण मागीर जशें काळोख आयलो दोळ्या कडेन काळोख कसो येता खूब जाण आमी पळयता आमी तुमकां म्हणिना सिस्टर वेरी सॉरी हांव तुका पयलेंच कित्याक म्हजें प्रिचींग पळयत वचपा म्हाका शिकयता तसो हांव घेता कित्याक हांव कोणाक कंडेम करिना म्हाका ती पदवी दिलेली ना कित्याक आमी म्हज्या दोळ्यांनी पळयता आमी खंय खंय वेता कोणा कडेन वेता विजिटीक वेता थंय वेता आमी म्हणटा सोमी म्हजो गोळी जेजू जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी आमी जर तो गोळी कितें आनी कसो गोळी आमच्या जिवितान काम कोत्ता आनी तो कित्याक ह्या संवसारान आमचे पासत आयला तो आमी शिकले हांव न्ही कित्याक लागून ताणें कित्याक तो एक मेंढरे आसतात मेंढरे आहा न्ही आनी तांकां कोण आसता दोनी आसता वय ना दोनी गोळी दोनी सेम गोळी आनी दोनी कांय डिफरन्स ना कित्याक आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो सोमी तो आमचो बरो राखणो वय ना शेळयो मोसी गायी आसल्या उपरांत ताका दोनी आसता न्ही त्याच भाशेन कित्याक जेजू क्रिस्त आमचो गोळी जालो आमचो सोरवंडार जालो कित्याक लागून करेक्ट प्रेज गॉड ब्रदर कित्याक जश्यो शेळयो तांकां देवान बरो बेजो दिलोलो आहा न्ही मनशा भाशेन वय ना बरें ते टाय सूट मारतात म्हज्या भाशेन बरो लॉंग हातीचो स्लीव घालतात आनी येतात चलतात न्ही थिंगा कूक कूक टूक 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 करीत वय ना कोत्ता तो आवाज पयले तुमी शेळयो कोत्तात न्ही वय ना शेळयो कोत्तात हां हां जेन्ना ती आवाज कोत्ता तेन्ना कोण आवाज आयकता आं राखणो न्ही तो राखता तेका राखणो
ताका हें केल्या उपरांत ताणें तो राखणो तो ताचो अधिकार ताका अधिकार आहा न्ही आनी ती जाची ताची जशी ताची मेंढरां आसा तो ताचो धोनी आसा म्हणटकूच तो तांकां कितें कोत्ता खंय ताका जाय थंय तसो तो वापरता तांकां न्ही खंय जाय थिंगा ताका व्हरपाक खंय आडमेळेन वेता थिंगासो तांकां हू 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 करून धांवडयता न्ही बडी घेवन आसता तांचे फाटोफाट वय व ना कित्याक ती बडी कित्याक दिल्या ताका व्हडली बडी आसता न्ही थोडे थोडे बारीक घेतात थोडे व्हडले घेतात थोडे ताका कितें अहो कांटो आसता पळयल्यात तुमी व्हडली बडी आसता कित्याक तो कांटो ताका फाटल्यान ओडपाक प्रेज गॉड कित्याक तो कांटो अहो बडयेक घेवन बरी लांब आसता बडी हांवें पळयल्या म्हजी तुका धाकटी गोंयकी शेअर कोत्ता कांय वर्सां पयलीं म्हजो मामा ताचे कडेन 10 बोकड्यो आसल्यो 10 बोकड्यो तेन्ना ल्हानपणाचेर आमी खूब वर्सां फाटीं 35 years बॅक मोर देन दॅट आनी म्हाका तें खबर ना आतां हांव बसलोलो तेन्ना म्हाका पळयत वचम्यान म्हाका तें रेवलेशन दिलें अरे तूं हें आहा तुका घे आनी चल दी तुजी गोंयकी थिंग आसा तूं कोहा कितें कोत्तालो ही पळय ती कितें कोत्तालें हांव हॉलिडे पडलो की हांव म्हज्या मामागेर वेतालो म्हजे ग्रँड पेरंट बरी म्हाका ती मोगाची कित्याक हांव तांचो मोग कोत्तालो ती म्हजी बरी कोत्ताली म्हाका हांव फॅमिलीन म्हजी आई व्हडली भयण ता पयली म्हजी सगळी म्हजी मावशोबा म्हजो मोग कोत्ताली आनी हांव सदांकाल म्हाका खबर नासली हांव बरो आसलो वेतालो तांचे कडेन सगळें कितें कितें आसतालें येतालें आनी म्हजे थिंगासो तेणें 10 बोकड्यो आसल्यो 10 म्हणजे टोटल 6 आनी 4 धाकटी पोरां 6 व्हडल्यो आनी धाकटी पोरां आनी थिंगासो तें पळयतालें आनी म्हाका हॉलिडे पडले की हांव थिंगासर टायम काडून हांव थिंगासर मामा कडेन म्हज्या वचोन हांव थिंगासर टायम स्पेंड कोत्तालो आतां थिंगा वेतालो आनी जेन्ना हांव थी वचोन हॉलिडेन थिंगा वेतालो आनी त्या शेडयांक घेवन हांव बोकड्यांक घेवन हांव खंय वेतालो चोरोंक व्हरपाक चोरोंक वतालो म्हजे कडेन धाकटी बडी आसली व्हडली नासली तेन्ना हांवें म्हजो पर्सनल एक्सपिरियन्स आनीक पळयलें हांवें खूब कडेन येता त्यो व्हडल्यो बडयो घेवन वेतात त्यो लांब आनी सदां वेतालो थिंगासर आनी तांकां चोरयतालो येतालो चोरयतालो वेतालो एक दीस कितें जालें 2 धाकटी हें आसली ती कितें जाली खंय गेली खबरूच ना हांव थिंगासर गेलो सायडीक पेर आसलीं पेरां आनी बोरां आमची ती गांवठी बोरां आसतलीं पयले आतां तुमकां दिसतात बोरां कांय कोडे आहात कांय थोडे कोडे थिंगासर मेवतात ती खावपाक बरी लागताली न्ही आमी काडटालीं तोन्नी देखून आसली अही 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 सारकी ताका हें कहो बॉल घोडयताले न्ही लाडू कोत्तात पळय तहे लाडू कोत्तात तहे कोत्ताले आमो जाताली आनी मागीर ती बरी रुचीक लागताली आतांची बोरां आमोटीक तेन्ना घोस्ताक आसताली आनी ती पेरां देखून येदीच आसली इतली रुचीक आसताली आतां येदी 100 रुपया 150 रुपया किलो 3 येतात 100 रूच ना मणबडीत मीठ आनी मसालो लावन खावची पडटा तेन्नाच ताका रूच येता वय वो ना तें आमी कोत्ताले एक दीस कितें जालें हांवें थिंगा दवरली आनी आनीक सायडीची थिंगा आसली कोणाची गोरवां कितें आसलीं ती धाकटी व्हडली सायडीक आयली आनी हांव थिंगासर बसलो आनी मातशें वखदां थिंगा पळोवंक गेलो तांकां जाल्यार दोगी धाकटी बोकडां गायब आतां कितें जातलें म्हाका कितें जालें अरे हांव पळयतालो इतलें हें करून कित्याक हांव तांचो मोग कोत्ता न्ही आनी वयल्यान म्हाका दूदूय मेवतालें पियोवपाक बरें हेचें तुमी पियेलेत केन्ना म्हज्या भुरगेपणार पियेलां हांव खूब पियेलां देखून आयज हांव स्ट्रॉंग आहा आजून स्ट्रॉंग आहा म्हज्या मदें कांय अस्कोताय ना बरी भलायकी जेजूचे उद्देशी जेजूचें दूद दिलेलें आतां म्हाका पयलें तें पियेतालो हांव तो हें जाताली घोटाय सो आनी सांडले खंय गेले खबरूच ना आतां कोणा कडेन सोदतलोय कितें कोत्तलोय तांकां थिंगाच दवरल्यो थिंगा चोत्तात न्ही ती चोत्तात अही 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 आनी सायडीक लोकांची शेतां आसतात कोणान पोरसूं लायलेलें आसता भितर वचपाक भिरांत न्ही सो ताका मागीर कितें जालें थंयसर वयर डोंगरार वयर कोणाच्यो शेडयो नासल्यो तांच्या पाठोपाठ ती सजमोन ती चलोवन गेली दोगांय जाणां आनी वयर गेलो ताका दोगां ताका विचारलें मागीर एकल्यान सांगलें ही 2 जाणां चलोवन गेले आनी ते मोश्यांनी ते तांच्यो गायो आसल्यो पळय तांच्या बाराबर आनी 2 बोकडां आसलीं तांच्या बाराबर सो पळय जाल्यार वयर आहात कितलो खुशाल जालो मेवली म्हजी शेळयो बोकड्यो शेणलेल्यो पळय त्यो त्याच भाशेन जेजू आमकां हिंगा भासयता आमी ताची सगळीं शेणलेल्यो शेळयो जोण एकल्याक 2 दिसा आमी खुशाल बरीत आसता
वय आमी हिंगासान आतां घरा वेता आतां रितीज जालें आतां फाल्यां परवां आमी घरा वेतेले जोर एकले आमी सगळ्यां खुशाल बरीत आसता आमी नासता आमचें तोंड केन्नाय जाता ना न्ही आमी म्हणिना की आमी हिंगासर येता आमकां भरपूर ताळणे येता त्याच भाशेन तशेंच जेजू पळयता न्ही जेजू जावन आसा आमचो राखणदार राखता तो आमकां राखपी सगलो वयर बसोन आपल्या सर्गीच्या बापा कडेन तो आमकां आपले दोळे आपले सगळे जण एकल्या भुरग्याचेर ताका नाका की ती विस्कोडून पडलेली आनी त्याच भाशेन जेन्ना म्हाका त्यो दोनूय शेळयो मेवल्यो म्हाका कितली खुशाल बरीत जाली ह्यो 4-6 जाण आसल्यो त्यो म्हाका पडोंक ना न्ही त्याच भाशेन जेजू बासयता तेन्नाचे कसो हांव तांचो मोग कोत्तालो कित्याक म्हाका तांचे कडच्यान कितें मेवता देखून न्ही कित्याक आमी ताका पोसला आमकां अधिकार आसा ताका कितें वायट बरें आसा खंय ताका कितें जाय उदक जाय ताका खावपाक जाय जेवपाक जाय ताका कितें पियोवपाक जाय सगळें ताका आमी ताण लागल्या उपरांत आमी ताका टायमार दिवंक जाय वय व ना आतां आमचो जेजू वयर बसोन सर्गीच्या बापा कडेन बसोन आमकां ताणें सोडलेली आहा ना ब्रदर म्हणटा ना बाकी सोडूंक ना हांव म्हणटा सोडल्या वय आं जेजून सोडूंक ना आमकां शुअर कोण सांगता सोडूंक ना म्हणून ताणें आमकां आशिर्वादीत करून आपल्या आशिर्वादान सगल्यांक ह्या संवसाराच्यो शेडयो करूंक ना आं ना आतां ब्रदरीन म्हणलां टू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशन सगल्यांक आशिर्वादीत करपाक तो आशिर्वाद आमकां दिवंक ना आमी शेडयोच म्हूण आमी रावतेले हां कोणूच उलयना कितें कितें दुसरेंच आयकोंक आयलें कितें ना ताच्योच शेळयो ताणेन आमकां सांबाळ्ळा ताणेन आमची देखभाल केल्या सगलें ताणें आमकां दिलेलें आहा सगलें दिवंक ना ताणें सर्गीचें राज आमकां दिवंक ना मागीर ताणें आमकां बऱ्यो शेळयो करून आमकां सांबाळल्यात कोण आमचे देखून समज एक शेळयो आसल्यो 100 शेळयो तातूंतल्यान एक जी गेली जात एक एग्जाम्पल दिला ताणें न्ही एक जर मातसो सायडीक सरलो आनी हे जर 99 हिंगा आहा एक जर 60 जाण हिंगा आहा जाल्यार 60सून एक जर भायर सरली बाकीचे थिंगा उरले पूण ताका ताचेर नदर आसता न्ही तेच भाशेन जण एकल्याचेर आमचेर ताणें आपली नदर दवरलेली आसा वयर स्वर्गार बसोन आनी आमी म्हणटा आमी हुस्कोताय आमकां हें जाता आमी तें ना माग म्हाजे पासत कितें आसा आमी खंय वचपाचें कोण ना कितें करपाचें हें म्हाका कांयच ना म्हजे कडेन पयशे ना सगलें ना हें ना आमी पिरगोत आसता ताचो वालोर ताणेन आमकां आपले शेळये भाशेन आपले सारके वेंगेन दवरता न्ही तो खानार उखलता आपलो बरें पोशेता जण एकल्याक पोशेता तो एकलेकूच न्ही ती शेळी सांडलेली तिकाच न्ही सगळ्याचो मोग कोत्ता तो एक सारको आनी आमी कसलो मोग कोत्ता एकामेकाचो तूं म्हाका कितें दिशी बरें सिस्टर म्हाका दिली सिस्टर बरी म्हज्या घरान कितें म्हाका बरें रांदून दिलें जाल्यार हांव खुशाल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सजमोता तुमकां हां सजमोता सो आमकां सगलें जेजू क्रिस्तान वयसान दिलेलें आहा आमकां ताणें आतां संवसाराक आमकां शेळयो करून आमकां म्हणजे आपल्या उतरान आपले साणीनसान जें कितें हांवें तुमकां शिकोवन धाडलां तें तुमी घेयात ते शेळयो कश्यो आसतात तश्यो तुमी जायनाकात पूण हांवें तुमकां कितें ताचे वयलें दिलेलें आहा हांवें तुमकां सांबाळून दवरलेली आहा सगले जण एकल्याक आपले म्हज्या गोपान सगल्याक सोडूंक ना ताणें न्ही वयल्यान सगले आमचेर ताणें आपलो आख्खो आशिर्वाद सगलो घाल्लेलो आहा आतां ताणेन आमकां आशिर्वादीत केलां आमी आशिर्वादीत जाल्या आमकां सगली ताची कृपा मेवल्या ताचें सगलें भलायकी सगली बरेंपण सगली समज जें कितें आमकां सगलें ताचें स्वर्गांतलें आहा पळय ताणें आमकां ओपून दिलां आमचें गोठ ओपून दिलां सो आतां आमी कितें करपाचें तें आमी वेता कांय जाणां वेतात दुसऱ्याकूय तें बी दिवपाक दुसऱ्यांक बरेंपण दिवपाक सजमोणी दिवपाक खंय वेताय कितें करपाक कितलीं जाणां आज तुटोन पडोन पळयता आमी हॉस्पिटलान आसतात हिंगा आहात थिंसर आहात केन्नाय जेन्ना हॉस्पिटला कडच्यान आमी वेता पासात जाता कितले जाणां थिंगा दोळे हें करून उबारून सर्गीच्या बापाक आर्गां दितात आनी तांचे पासून मागणें कोत्तात ओके तुमी बासीन वेतात खंयसर चलोवन वेतात तुमकां दिसता हिंगासर कितले पिडीस्त आसता कोण कोण शेळयो सारक्यो शेणलेल्यो आसतात
सारक्यो शेणल्या, ताका समजना देवाच्या कडच्यान ते पयस गेल्लेले आहात. तरी स्वर्गीचो बाप आमकां वयर बसून आमकां सांबाळता, पूण तांकां समजना तांकां कितें दिलेलें आहा पळय तें, कशें तांकां चलपाचें, कितें करपाचें. आमी कितलीं जाणां पळयता न्ही हॉस्पिटलान, समजना सगलें आहा आमचे कडेन. आमी बरे बरे व्हडल्या व्हडल्या हातूंनी वेता ट्रिटमेंटाक. शेवट कितें जाता? काल आमी एके भयणीक विजीट करूंक गेलेले हांव. ताचो डॅडी ICU नासलो हें करून, आनी भितर कोणाक वचोंक दिना न्ही. सो प्रेज गॉड, काल म्हाका ICUन जेजू क्रिस्तान पळयत वतना म्हाका धाडलो. कित्याक तो इतलो ओडवडतालो थिंगासोर. म्हाका आमच्या ब्रदरीन एक फोन केलो, आमी येताले काल पळय, भरपूर पावस पडटालो. पावस सारको भायर सरोंक, मातसो पावस कमी जाता, भायर सरपाक आनीक पावस, आनी कितें आनी कितें आनी कितें खूब जातालें. काल सावन 2-3 दीस जाले, 3-4 दीस जाले म्हाका आंग जड, कांयच जायना. काल येवन पळयले आसतले तुमी, हांव येवन थिंगासर काल सांजचो, म्हाका खबर सुद्दां ना हिंगासर कितें करतलें ना. सुस्सा डूम, कित्याक म्हाका तशें जातालें. आनी हिंगासर येवपाकूय नाका आसलें, खंय थिंगासरूय वचोंक नाका आसलें. पळय कसो सैतान आमकां हें करता, तो काडून घेता. सो मागीर कितें जालें, आर्गां दिली जेजूक, सोमतो भायर सरलो. भायर मिसीस म्हणूंक लागली, चल या, पावस येवं कितें येवं. मातसो कमी जालो, तोच घेतलो, आयल्यो, गेल्या थिंगासर. आनी हांव ICUन भितर गेलो. तो पळय जाल्यार सारको भितर तळमळतालो. ताका कितें तरी डॉक्टरान एकदम हायली फेवर्ड रिपोर्ट दिला. कोणाचो रिपोर्ट दिल्लो ताका न्ही, डॉक्टर ताणें ह्या संवसाराच्या राजाचो रिपोर्ट दिलेलो. सो आमी ऑलवेज प्रोफेसाय करता फेवर्ड रिपोर्ट म्हण. कित्याक आमी जाणो न्ही, आमची जिबे जे मरण आनी जिवीत म्हज्या जिबेच्या आदीन आसा. जी उतरां हांव उलयतलो तीच म्हज्या दुसऱ्याच्या जिवितान काम करतली, आनी ताचेंच फळ ताचेंच बी त्या मनशाच्या जिवितान ती अनुभवतली. जेन्ना आमी भावार्थान हें चलता, कित्याक हांवें जर म्हणलें अशें अशें आहा, तोहें आहा, हें करता तें करता तें करता तें करता तें करता, जाल्यार आमी कोणाक पदवी दिता? तें सैतान म्हणजे तें दुयेंस, हें दुयेंस पिडेक न्ही. आमी ताका दुयेंस पिड्याक हांवें म्हणूंक ना. हांवें ते भयणीशीन बसलो, कांय भियेना काय म्हणलें. ती सारकी उचामोड भायर बसलेली, आयली सकयल, आनी वयर येता जाल्यार पळय अशिल्ल्यान तेवशिल्ल्यान आनी गमलें. आमी हीच पयली केस अशी न्ही. ह्या आदी आमी एक भयणी कडेन गेलेले आनी ताचे पांय कातर म्हणलो. ती भयण सारकी उचामोड जालेली, हाका पळयता ताका पळयता ताका पळयता ताका पळयता ताका पळयता. कित्याक तेणेन जो सैतानाचो रिपोर्ट आयकलो ताचेरूच ताणें नियाळ केलें न्ही. आपल्या घोवाचो पांय कातोचो पडटलो. जेन्ना पवित्र आत्म्या उद्देशी कोणें ना कोणें आमकां फोन केलो, आनी जेजू क्रिस्ता उद्देशी पवित्र आत्मा आमकां घेवन थिंगा गेलो, आनी आमच्या तोंडांसान पवित्र आत्मो ताका जें कितें जाय आसलें ताका फायद्याक पडटा, आनी जें कितें ताका खबर नासली तो सारको काडोवका नासलो, तेन्ना तो उजवाड ताच्या जिवितान पवित्र आत्म्यान सारको ताच्या जिवितान आपल्या उतरा उद्देशी, कोणाच्या उद्देशी? पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या म्हज्या तोंडांसान ताणें उलयलो आमच्या तोंडांसान, आनी ताका इतलें बरें दिसलें आनी ताणें आयकलें. तें सोत ताणें स्विकारलें. फोट न्ही, बायल उसामोड, पूण ताणें घोवान कितें केलें? जें कितें ताका जाय आसलें ताणें आयकलें, ताणें तें स्विकारलें. आनी मागीर कांय हें करून तो म्हणूच रावो लागलो, हारगां तुका जेजू तुज्या गायनी हांव एकदम बरो जालो, हारगां तुका जेजू. तूं उलयच रावलो उलयच रावलो उलयच रावलो. आनी डॉक्टरान कितें सांगलें ताका? तुका कसलेंच कांय दुयेंस ना, तुजें सगलें नॉर्मल आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केन्ना? जेन्ना तूं एक पावल भावार्थान वताय आनी सोत मानताय, कसलेंच वायट उतर घेनासतना तुज्या मनान न्ही, कसलेंच तुजे कुडीनसान जावं कसलेंच तुज्या विचारान आहे, तेन्ना तुज्या जिवितांत आनी दुसऱ्याच्या जिवितांत जरूर सफल जाता. जे महिमा, जे देवाचे व्हड व्हड मिलाग्री ताच्या जिवितांत घडोवन येवकूच जाय, हे देवान आपल्या उतरांनी भासयल्लें आहा. जेन्ना आमी भावार्थान चलता आनी भावार्था उद्देशी त्या मनशाच्या फुड्यान वचोन ताचेर हात दवरून जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय, तो मनीस पवित्र आत्म्यान मागता आनी सगल्या ताच्या व्हड व्हड मिलाग्रींनी आनी सगलें जें कितें आसलेलें ताचेर नाश जावन ताका सुटका फावो जाली, आनी तो बरे भलायकेन बरे सावदीन वचोन घरा गेलो. ताचो पांय कातरूंक ना, कांय दिसांनी आमी फोन करूंक ना, कांय दिसांनी मागीर आमी फोन केलो आनी ताणें भयणीन सांगलें अशें अशें पांय कातरूंक ना, सगलो रिपोर्ट नॉर्मल एकदम बरो आसा. आनी ताच्या उपरांत
आमी नको आतां कोहे कितें पळय तें देवाच्या उतरान कितें आसूं या, पूण आमकां आमी स्वत मानता की जें आमी आमच्या उद्देशी पवित्र आत्म्यान तांकां जे बरेपण तांचे सगळें स्वत तांकां उगडापे करून दिले, ताणें जेजूक स्विकारलो, मानून घेतलो आनी त्या उद्देशी ताका सुटका फावो जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्याच भाशेन आमकां जेजून जी आमकां दिलेली आहा पदवी, ती आमी संवसाराक दिवपाक आमकां ताणें आपली भुरगीं आनी आपले ताचे सारके ताणें आमकां नेमून सगळें आमकां सांबाळून दवरलेलें आहा. आमी कितें करता? आमी कितें करता? जेम येता कोणाक? शुअर प्रिचींग बरें आहा पवित्र आत्म्याचें? म्हजें न्ही आं, हांव म्हणिना, हांव कांयच न्ही. हांव तुमचे भाव भयणा सारको एक मनीस हिंगासर पवित्र आत्मो म्हज्या तोंडान सान उलयता. तें तुमकां जेम येता जाल्यार हांव नको, आनी जेम येना सुपर नॅचरल. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. तुमचेर हा जोण एकल्याचेर. तेका तुजे भोंवतणी गूं गूं करून मूस कहो भोंवता, तो गो 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 हिंगासर म्हज्या तोंडासर उतर येता, तो गवता थिंगासर, तुका विचार हाडटा हिंगासान थिंगा थिंगा थिंगा, आनी मागीर आमी टी जाता. म्हजे पयले पर्सनल एक्सपिरियन्स आसले. आमी वेताले रितीराक बा, मातशें देनपारचें जेवलो की मागीर टी टी करून येतालो तो गूं 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 करून, न्ही रे गूं गूं करून चल आसूं न्ही, अशें जातालें. सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सजमलें न्ही कितें आमी कितें करूंक जाय, कशें कितें पळय तें. त्याच भाशेन आमकां दिलेलें आहा सगळें. आमी आतां 2-3 दीस जाले आयकोता, भावार्थ आयकोता, पोत्तून पोत्तून बोगसवणेक आमकां कशें कितें आहा, कित्या उद्देशी आमकां जेजून बोगसयलें आहा, कित्या उद्देशी ताणें आमकां सगळें दिलेलें आहा न्ही. जशी एक शेळी सगळें जें कितें कोत्ता सगळें आयज पासून आमकां चलता. शेळयेक तो सोडिना, हें करना, एके फाटल्यान तो धांवन गेलो आनी 99 थिंगासर दवरल्यो आनी ताका सोदी सोर, आनी तो कितलो खुशाल भरीत जाता. त्याच भाशेन तो म्हणटा, तुमी म्हजे शेळयो जें म्हजें उतर आयकात, सदां काल तें उतर तुमच्या काळजान रोवन दवरात. सासणाच्या सासणां तेंच उतर सोत काल आयज आनी फाल्यां, आनी सासणाच्या सासणां तोच जेजू क्रिस्त आमचें सगळें आसा. पळय ना, पोत्तून येतलो ना, येतलो न्ही. ये पवित्र आत्म्या, ये म्हजे भितर, म्हाका तुज्या बोर बोर बोर. काल पोर आयकतालो हांव, पोर एक तोहेंच. हांवें म्हणलें, जेजू केन्ना रे तूं म्हज्या भितर सावन पोवन गेलोय म्हाका सोडून. तुवें तर म्हाका भासयलाय, तूं म्हज्या सांगता, तूं म्हजे भितर आनी म्हजें सांगात आनी म्हज्या बाराबर सासणाच्या सासणां तूं म्हाका केदीच सोडचोय ना. मागीर हें खंयचें हें आयलें? आयकतात न्ही तुमी तें सॉंग? हां, यो पवित्र आत्म्या आसा न्ही, सॉंग आसा हो ना तें? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक आमी जाणवाय जी आमकां जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेवल्या ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आतां संवसार कितले जाण खंय खंय आहात, कितें 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 पळयता आमी न्ही. म्हाका कांय दीस पाटी एक भाव म्हणटालो, फोन केलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू होली स्पिरीट. तो एक आतां ब्रदर आमचो लास्ट टायम केन्ना 1-1.5 वर्स जातलें हिंगा येयलोलो. हिंगा रिट्रीट आसलें, लास्ट रिट्रीट ब्रदरीचें, इंग्लीश रिट्रीट हिंगा एटेंड केल्लेले ब्रदरीन. आनी मागीर तो भायर गेलो न्ही, भायर हाका. सो तेन्ना आयलोलो तो, आनी ताका कितें प्रोस्टेट आनी कितें 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 दुयेंस पिडा आसलेली. आतां 1 वर्स ऑलमोस्ट जालें. देवाच्या उतरान सगलें आहा, पूण हिंगासर तेच्या उपरांत तो कांय ना. फोन करता सगळे कितले कितले, ब्रदर केन्ना येता, ब्रदर केन्ना येता. आमी सांगलें, आमी धाडला तूं ताचें लिंक केन्ना येता पळय तें कितें. प्रेज गॉड, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. ब्रदरीज कडेन जो सगळें सुपिरियर उतर आहा आनी बाकीचे कोण प्रीच कोत्ता, JCLM, FIJCLM, आमचे जे आतां हें आसा पळय तें, तांचें उतर आमच्या तोंडासान पळयत वता तेंच उतर भायर काडिना, काडटा न्ही. तेंच आमकां शिकयलां न्ही. ताचे उद्देशी पवित्र आत्म्यान ताच्या तोंडासान आमकांय तें रेवलेशन, तें उतर सगलें तें ब्रदरीच्या तोंडासान भायर येता. तें कोणाचें ब्रदरीचें न्ही. हांव ब्रदरीक व्हडलो म्हणिना, ब्रदर आमचो स्पिरिच्युअल फादर जायत, ओके, आमचो ब्रदर जायत तो, पूण फिजिकल फादर तो आमचो, स्पिरिच्युअल फादर आमचो कोण? आमचो जेजू, पवित्र आत्मो. ताच्या तोंडासान आमकां कितलें रेवल्युशन बरें 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 बरें. आयज जें कितें आमी शिकलां पवित्र आत्म्या उद्देशी, ताच्या बळा उद्देशी, पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी आयज हांगासर हें मागण जें कितें उलयता ताचे उद्देशी आमकां ताच्या आदारान आमी हिंगा उलयता. सगलें आमकां जाणवाय जाता. आमी पयलीं आसले तुटोन पडोन सगलें, कितें आमकांय खबर नासली. आमी वेताले
शेडयो हेवशिल्यान तेवशिल्यान, पूण जेजून ताका सगळें आपलें सगळी धाल घालून, जशी धाल आसता न्ही, सगळी हाडून ताणें सगळें ताचे भितर त्या कुंपणान भितर ताणें सगळ्यांक दवरता न्ही, तो आनी सांबाळता हिंगासर सगलो. आनी आमी कोणाचो ताव आयकता? जो आमचो राखण आसता न्ही, आमचो सोमी, ताचो आमी ताळो आयकता, वय वना. आनी ह्या संवसारानूय ताचोय ताळो येता न्ही, अहें 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 करून. सो तो ब्रदर, त्या भावान म्हाका फोन केलो आनी सांगलें, ब्रदर अशें अशें कितें जालें करून. म्हणजे ताका हांवें लिंक धाडलें. ब्रदर येता न्ही, ब्रदर येता ना, आपूण एक वर्स पाटी आयलोलो हें करून. हांवें म्हणलें, ब्रदर प्रेज गॉड, खंय तूं? हां बरो आहा, आसा आसा बरो आहा. बरोच आहाय काय? चल्लें बरोच आहाय? वय वय आहा बरो आहा. आतां हांव हिंगा गेलो रे, थिंगासर, थिंगा गेलो, थी गेलो, भोंवता तो. सॉरी हांव कंडेम करिना, पूण ताणें स्वता आपल्या तोंडान सांगलें. हांवें रुंग ना ताका काय, स्वता तेणेनूच आपल्या तोंडान सांगलें. ब्रदर म्हणूंक लागलो, आपूण हिंगा गेलो, बेंगलोर गेलो, न्यूया गेलो, थी गेलो, हिंगासर गेलो, ओल्ड गोवा गेलो, सगळें आपुणूच तोंडानसान सांगलें कितें हें करपाक. म्हाका सांगात, 10 व्हडयाचेर पांय दवरीत जाल्यार आमकां कितें तरी खंयचे तरी एका व्हडयेचेर आमी उरतले. हें पडटलें घाबा घाबा करून खंय पडटलें सारकें भितर पडटलें. आमकांच खबर ना खंयच्या हातून जी येता पळय तें, वय वना. प्रेज द लॉर्ड. God is one, okay, but 10 places if you go, sister, and different, if you go from one place to another, preaching, okay, doesn't matter. Whoever's preaching anything is excellent beyond the word of God. But is there any revival, anything that they can explain it deeply? So you should understand how the word is preached over there. Sometimes some of them, we have said, no, in Solapur, Kolhapur, for 2.5, 3 hours, they are having praise and worship. They believe in that. And in the end, I have seen with my own eyes. आमी पळयल्या थिंगा वेता, थोड्यांक मेवता हें करून, बट थोडीं तशीं हें करून, जेन्ना तांकां सोत हात दवरून हें केलें की मागीर तांकां गमता. आतां ती पयलीं तोय कोत्ताले ऑल दीस, पूण कोत्ता ना न्ही. वी शूड नॉट से एनीथींग. आमी कोणा हें ना, पूण कितें आहा सोत जें देवाचें उतर. आमचो ब्रदर कितें कोत्ता, हिंगासर सकाळीं सान पासून एक प्रेज एंड वर्शीप घेता तो, ना न्ही, केन्नाय घालता मदें सांजचें प्रेज हें करून इवनींग एक सॉंग, एक अर्दें वर, एक वर. So from morning to evening, afternoon, seeing that. सगलें मागीर सगलें कितें जाता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान सारके भितर, जशीं झाडाची मुळां भितर वेतात न्ही, ती वेतात आनी ताका झाडाक त्या घोटाय मेवता, वय ना. नाजाल्यार वयर मुळां आसलीं जाल्यार वारो आयलो ठापकून पडटलीं ती. मातशें जर कितें आयलें ताचे अगेन्स्ट, ताका जर सपोर्ट ना, बरो हें ना, भितर ताचेर पाडां भितर वसोंक ना, त्याच भाशेन आमकां जर देवाच्या उतरान आमी भितर रिगोन रावना, देवाच्या भितर रिगोन वसोना, आमच्या तोंडान जर उतर ना, जाल्यार मागीर आमी तशेंच जातले. 10 प्लेसीस धांवले आनी मागीर तो म्हणटा ना, पोत्तून आमकां आपणाक तें हें आयलें. आपूण 1 वर्स जालें कोत्तालो हें करून, घरान केलें, ओके ना म्हणिना, पूण 1 वर्स तूं खंय गेलो, कितें केलें आनी कशें जालें, शेवट पोत्तून तें कशें आयलें तुका. लास्ट सॅटर्डे थिंगासून आमी कारसवाड्या आहले, थिंगासून ताणें म्हाका फोन केलेलो, ताका मॅसेज धाडलें. हांवें तेन्नाच फोन केलो, प्रिचींग चालू आहलें थिंगासर. आनी हांव बसलोलो भितर गेलो आनी उलयलो, आपूण सांगूंक लागलो सगलें. हांवें कांय म्हणूंक ना, कित्याक ताणें आपल्या तोंडान सांगलें न्ही, ही प्लेस ती प्लेस. आय सेड ओके, प्रेज गॉड म्हणलें. देवाचें उतर खंय शिकयता हें केलें, आय एग्री. देवाचें उतर न्ही, तूं आयकोंक गेलोय खंय दुसऱ्या टायमपासाक, तियात्राक जावं खंय टायमपासाक वचोंक नाय, वय ना. व्हेरी गूड. पूण आतां तुजे भितर तुवें मागणें केलें, हें केलें, पोत्तून म्हाका म्हणटा तें मागणें, ब्रदर हांवें ताका बरें देवाच्या उतरा उद्देशी पवित्र आत्मो ताका इतलो जसो पवित्र आत्मो म्हज्या तोंडानसान उलयलो, त्याच भाशेन 1 वर सुमार 45 मिनिट्स ताचे कडेन देवाचें उतर दिता ताका बरें दिसलें. सारको सेट हें जालो. ब्रदर म्हणूंक लागले, बरें दिसलें आं म्हणूंक लागलो, खरेंच कितलो त्यो. सो पळयात, आमी न्ही, पवित्र आत्मो जेन्ना ते पवित्र आत्मो जशी तुमकां सजमोणे उद्देशी आमच्या तोंडानसान उलयता, जोण एकल्याच्या तोंडानसान उलयता, तो जेन्ना तें उतर ताका लागता, ते तोरसार वचोन ताचे भितर जें कितें आसलेलें ताका तोपता, त्याच वेळार ताचे दोळे उकडटात. ताचे भितर कितें गेलेलें सगलें साफ जाता, वय ना. मेडसण कितें ताका खबर, आतां इतलो त्यो आहलो, आयलो, ब्रदरीचें केलें, लास्ट रिट्रीट केलें, गेलो, मागीर हिंगासून थिंगासून हिंगा भोंवन फायदो कितें?
सो देखून हिंगासर आमी स्क्रिप्चर्स दिता, तुमी स्क्रिप्चर्स सदां आमची काय भाव भयण आतां सगलीं देवाच्या उतरान सगलीं आहात, येता तितलीं आमची सगलीं देवाच्या उतरान वाडलेलीं आहात आनी वाडत वेतात आनी दुसऱ्याकूय ती ब्लेसिंग जातात. दुसऱ्याक पासतूय ती मागणें करतात, दुसऱ्याक मेळोंक वेतात, कोण सीक आसलेलो तांकांय उतर दितात आनी तांचे उद्देश तांकांय सुटका फाव जाता. समज तुजेच भितर जर तूं एक वचन येतोले आनी दुसऱ्या वर्सा तूं येतोले, आमचो व्हडलो ब्रदर येता जावं येता तेन्नाच तूं येतलोय आनी मदल्या टायमार तूं सगल्या त्या चिखलान जर लवन रावतलोय त्या डुकराच्या सैमा भाशेन, जाल्यार तूं कितें करतलोय? तें कितें घेतलेलें तें सगलें गेलें व्हांवन, ताका खबर सुद्दां ना कशें कितें. ना आपूण मागणें कोत्ता म्हणूं लागलो. हांवें म्हणलें कशें मागणें कोत्ताय? ना ना आपूण मागणें कोत्ता. तरी सांगता तो, या प्रेज गॉड ब्रदर. हांवें विचारलें ताका कशें मागणें कोत्ताय, कितें कोत्ताय? ना मागणें कोत्ता आपूण. कशें कितें तें कांय हें करिना. मागीर ताका हांवें पळयतो म्हाका कन्विन्स दाखयलो, म्हाज्या तोंडानसान उलयलो सगळें सारकें आनी इतलो ताका टेन्शन जालेलें. दुसऱ्या दिसा ताका की कितें रिपोर्ट करपाक आपयल्लो आनी तो इतलो सॅड फ्री जालो आनी हें केलें आनी बरें दिसलें ताका. ब्रदर म्हणूंक लागलो खरेंच बरें हें आसलें आं, तुका आयकलें तुजें मातशें तें हें करून धाड ताका. हांवें म्हणलें तुका ब्रदर म्हणलें तुका धाकटुलेंच मागणें धाडटा म्हणलें, व्हडलें मागणें म्हणलें तुका इतलें जावचें ना. कित्याक म्हज्या जिवितान म्हणलें हांवें व्हडली मागणें करून म्हणलें कांय येना, धाकटुलेंशें मागणें. सर्वेस्वराचो आत्मा म्हजेर, द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड ताका धाडलें. लूक 4:18 म्हणलें म्हणीत राव म्हणलें. आनी वेच्या पयलीं म्हणलें तो डॉक्टर जावं कोणूय वेताय थिंगा त्या डॉक्टराक, त्या मिशिनाक आनी ते कोण काडटले सगळे रिपोर्ट करतले तांकां आशिर्वादीत कर आनी तांचे देवाचो आशिर्वाद घाल. पयलो वेच्या पयलो थिंगासान आनी सोतमान जो हांव वेता, जेजू हांव तुजेर पातयेवन वेता आनी जो रिपोर्ट जावं कितें म्हाका सांगला करपाक तो हांव तुज्या आदारा उद्देशी आनी तुजो रिपोर्ट आदी फुडेंच म्हज्या भितर तुवें घातलाय म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वा काणटा. रॉंग रिपोर्ट म्हजे भितर ना, पूण सदांच तुजो बरो रिपोर्ट, सगल्या वयलो रिपोर्ट तुजे म्हज्या लिव्हरान आसा, म्हजे कुडीन आसा, म्हजे भितर आसा, ताचेर पातयेवन हांव वेतां आनी तोच रिपोर्ट तुवें म्हाका फावो केलोय म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वा काणटा. इतलें हें मागणें करून ताका धाडलें आनी ताका सांगलें तूं म्हूण. तो आजून ताणें त्या उपरांत फोन करूंक ना आनी हांवें म्हाकाय कांय खबर ना. ताका मॅसेज घाल्ली ब्रदर येता अमके टायमार हें करून. सो ताणें रिसीव केली एन्ड आय बिलीव दॅट हांव सोत मानता जें कितें म्हज्या तोंडानसान ताणें उलयल्लें तेंच ताच्या जिवितान घडोवन आयलें. सुपर नॅचरल सगळें बोवड तो रिपोर्ट ताचो घडोवन आयलो म्हणून हांवें सोत मानून विस्वासान जें उलयल्लीं उतरां ताच्या जिवितान घडोवन आयलीं म्हणून हांव सोत मानता. प्रेज द लॉर्ड. आमी अशें करूंक जाय. आमकां देवाचें उतर सगळें दिलेलें आहा. प्रेज गॉड. ब्रदर जॉन 15 वर्स नंबर 16. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सजमता न्ही. जॉन 15:16 कितें म्हणटा सिस्टर? मातशें कोंकणीन वाचता प्लीज, मागीर इंग्लिशीन वाचया. इंग्लिशीन आहा दिसता, कोंकणीन आमी बरें सजमोन घेवया. स्लो वाच सिस्टर. सुनील भाई. हां प्लीज गॉड. सुनील भाई, तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना. विचून काडूंक ना. कोणेन विचून काडल्या? आमी जेजूक विचून काडला. वय वो ना ना जाल्यार आमी ताचेर सगळें कितें आहा तें आमी जैत व्हरपाक कित्याक फुडें सोदता तर जेजूचेर केन्नाच पातयना. पातयता ताणें आमकां विचून काडल्यान. तो म्हणटा तुमी म्हजी सगलीं शेळयो, तुमी म्हजी सगलीं भुरगीं. तुमकां समज नासली शेळयो कश्यो, पूण हांवें तुका सगलीं एकठांवन म्हजे कडेन हाडून हांवें तुका वेचून काडल्या. आनी जें म्हजे भितर आसलेलें म्हजें बरेंपण, म्हजें सगलें जें कितें आसलेलें हांवें तुमचे भितर ओपून दिलां आनी तुमकां तें सजमणेन सदांकाल चलपाक हांवें तुमकां आशिर्वादीत केलेलीं आहात. तशीच तुमी दुसऱ्याकूय आशिर्वाद करपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. करूंक जाय हो ना की आमी आशिर्वाद दुसऱ्यांक करूंक जाय? वय हो ना. कशी कोत्तेले? सगलो म्हजो राखणदार म्हाका खबरूच ना. तरी जाणा तरी आसतना म्हज्या दोळ्याचेर पट्टी आसा. ताणें म्हाका विचून काडला, ताणें म्हाका सगलें दिलेलें आहा, म्हाका तेणें सांगलेलें आहा ताचें काम करच्याक, म्हाका ताच्या राज्यान चलपाक. पूण आमी चलता काय? आमी कसल्यो शेळयो जाता.
एक ही सायडीन एक ती सायडीन एक ही सायडीन. कोणें सिस्टरीन म्हाका कितें म्हणलें, ही सायडीन देवाक पाट करून पयस. ताणें कितें उलयलें म्हज्या फाटल्यान तेंच नियाळ रात दीस ताचेरूच रात दीस चलता. वय वो ना करिना ना कोण कोण ना दिसता, सगल्यांचो मोग कोत्तात. आमचें जाता केन्ना म्हजें कसोच सांगता, केन्ना येता ना न्ही जालें फाटल्या दिसांनी टॅपा 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 करून जालें म्हजें. पूण जेजू कडेन पक्षोणें मागलें कितें हांवें म्हणलें हांवें करूंक उपकारना, जालें जाता ना न्ही. तो येता व्हडलें घेवन येता तुका, खंयचें तो भायर ना तुजेच भितर. तुमचें बरेंपण कोण तुजो कोण आहा, समज तुजो भाव आसा भयण आसा कोण आसा घोव आसा तुजे आनी कोण आसा ओनी आसा नणन आसा तांचे कडच्यान यूज कोत्ता तुमकां तुका कोणा कडल्यान सावन. पूण आमी कितें करूंक जाय, चतूर रावंक जाय. कोणाचे वाटेन आमी चलोंक जाय. बरे रस्त्यार ही बरी शेळी जावन कितें वाट सुरी खंयच्याय काट्या वसल्यान पडून खंयसर हें जाता. आनी मागीर कितें जाता, तो सायडीक गेली की थिंगा भरपूर कोण हें आसता न्ही, वुल्स आनी कितें लांडगे आनी कोण खंयचे कोले शिव हत्ती कोण कोण आसतात न्ही. मागीर एकट्याक पयल्या उपरांत कितें कोत्तात जाता न्ही. ताचे समज जर ताका कोण ताका राखणो ना, कोण ताका राखोंक ना फाटल्यान, ताका देवाचें उत्तर खबर ना, राखणो कसो हें जातलें हें करून. समज ताचे कडेन जैत व्हरपाक ताचे कडेन कांयच खबरूच ना, हत्यारूच ना ताचे कडेन, कसलेंच कांयच ना. ती ताचेर जैत वतली, ताका चाबडून खाबडून झाबडून झाबडून मातशें सुद्दां मारलेलें तो मोडोन पडटली. कित्याक ती हुस्कोतायन कांयच ताचे भितर ना. त्याच भाशेन आमी तश्यो शेडयो जावंक उपकारना. आमी सदां काल जें कितें आमकां देवान नेमलां, देवान रचलां, देवान आमकां चूज केलां, ताणेन आमकां सगळें आमकां ताणेन विचून काडलां. सो ताचेर आमी नियाळ करून फुडें वचोंक जाय. फुडें वच सिस्टर, प्रेज गॉड. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना. हांवें न्ही तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवची. कसली फळां ताणेन आमकां नेमल्या. कोणेन? जेजू क्रिस्तान आमकां नेमल्या, वेचून काडल्या आनी ताणेन आमकां पदवी दिल्या. कितें करपाक? संवसारान वचपाक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वचपाक गेले म्हण जाता, ताणें पदवी दिल्या. तुका दाखयता. तुवें म्हाका सिस्टर त्या दिसा हें म्हणलें न्ही, तूं राव, तूं मेव म्हाका थिंगासर ही पदवी चलयपाक ना. ब्रदर ना म्हणटा, बाकीचे वय मिसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळीं न्हिदलेलीं म्हणून हालेलुया. सॉरी, प्रेज द लॉर्ड. सॉरी हेच ते आमचे आमची कूड हिंगा आहा, ओतमो खूंय आहा, मन खूंय आहा, हात खी आहा, पांय खी आहा, दोळे खी आहा, कान एकी कडेन आहा. प्रेज द लॉर्ड. ना कांय ना, जाता एक जोक कहो हा. नाजाल्यार म्हणशी ब्रदर आमकां आयल्ले पडटे हें कोत्ता, राग धर नाका. तुमी म्हजी भाव भयणां सगलीं? वय, हांव तुमचो भाव. कोणूच ना वय मिसता, रागा दिसता. म्हजी बायल सोडूं ना, नाजाल्यार सगलीं वय वो ना सोडून म्हजी बायल म्हणल्यार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमकां चतूर रावपाचें. जें कितें आमकां जेजू क्रिस्तान आमकां नेमल्यान, ताणेन आमकां वेचून काडल्या, ताचे भाशेन जें कितें ताणेन आमकां शिकयलां, ती शिकोवणे उद्देशी आमी घेवन ताचे रस्त्यार चलपाक. आमकां जायत्यो ताणे येतल्यो, जाय तितले लांडगे कोण कोण होती शिव आसतले सायडीक, ते रावलेलेच आहा. जें कितें आमचे भितर आमकां दिलेलें आहा, आमकां जे जेजू क्रिस्तान आमकां कितें आमकां नेमून ताणेन आमकां आपली राजवट चलयपाक फुडें पाव घालपाक ताणें आमकां वच म्हणून हें केलें आहा. थिंगासर आडकोड हाडपाक जाय ते संवसारान कोण आहात? लांडगे हय. प्रेज द लॉर्ड. वुल्फ्स, लांडगे म्हणजे वुल्फ्स. वय हो ना,
शिव होती कोण आनी कोण 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 कशें कोण ना कोण खिसान ना खिसान खिसान ना खिसान येतलेच. पयले खंय येतले आमच्या आमच्या सांगाता. जेन्ना आमी बरें वातावरण चलता, आतां आमी हांगासर बरें आमी सारकें देवाचें उतर पवित्रसाणेन ताचें ऊन आमकां सदांकाल आमकां पवित्रसाणेन इतलें भोत्ता वयस. आमकां पवित्रसाणेन भरल्या उपरांत आमकां कितें जाता, आमी संतोश बरी जाता, खुशाल बरी जाता. आमकां सगळें स्वर्गार आमकां स्वर्गाचें राज आमकां स्वर्गीचें देणें आमकां फावो जाता. वय ना सगळें सारकें जेन्ना आमी देवाच्या उतरान चलता. पवित्रसाणेन कसलें कितें मेवसाण आसता, वायट आसता, विचार आसता, दुयेंस पिडा आसता ना. आमी ना म्हणटा. आतां आमकां देवाचें उतर खबर आहा, आमी देवाचें उतर आयकता, पूण युट्यूबाचेर भायर आयकता. जी कोण देवाच्या उतरान आसा सुजमण सगलीं आहा ती ओके, बट भायर दुसऱ्यांक कितें कोण 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 सगळीं उल्स एके सायडीनसून मारता, दुसरे सायडीनसून हें कोत्ता करीत आहा. मागीर आमी कितें जाता थिंगा जखमी जाता. वय ना दुखवता. जशी ती एक शेळी खंयसान बरें आतां एक राखण्याच्या कुशीक आसता, थिंगासर मातशी खंय तरी सायडीक गेली, ताका चुकोन जर एके सायडीन गेली आनी थिंगासर कोण 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 आहा थिंगासर जाल्यार ताचेर आवय रावलेले आहा. ताकायच करून झपायस करून मारतात एक झपय, मातशी मारली की हो पडटा सगलो. मागीर आमी सगळे 20 वर्सां 15 वर्सां 7 वर्सां कितें आसलेले सगळे आमचे वयर उबारता. प्रेज गॉड ब्रदर. ये जो प्रभु यीशु है ना, वो हमारा चरवा है, वो हमें चराता है हमेशा हमेशा के लिए. जो भी समस्या में हम लोग होते हैं ना, उसमें हमेशा हमेशा के लिए वो जो हमको रास्ता दिखाता है. जैसे उसके मेंढरे रहते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना मेंढरे, हाँ मेंढरे जब वो भटक जाते हैं कहीं कहीं से कहीं भी जाते हो वो, तो उनको कोई देखने वाला रहता है क्या? नहीं है ना. अगर वो छोटा से छोटा बच्चा है तो अगर जंगल में वो भटक गया तो वहाँ कौन कौन रहता है? शेर रहता है वहाँ, जो गिदड़ रहता है, जो भी कोई है वो देखता है हाँ ये अकेला है. अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? कब्जा. इसके ऊपर हम लोग हमला करेंगे. चलो सब लोग हम लोग कब्जा करेंगे. और ये जो बैठते हैं ना सब लोग वो उधर एक दूसरे के ऊपर उधर झगड़ते हैं, मैं खाऊंगा इसको, मैं इसको छोड़ूंगा, मैं इसको हर एक वो दुष्ट आत्मा है. उसी तरह हमारे अंदर जो है ना, जो दुष्ट आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वही जो हमें स्वर्गीय पिता से हमें ऐसे छीन ले जाता है ना कि हम लोग जहाँ जाके ना वो अंधेरे में जिंदगी जी जाते, वहाँ से हमें उठाने के लिए कोई हमारे साथ भी नहीं रहता है. जो हमारा स्वर्गीय पिता, जो स्वर्ग का जो हमारा चरवा है प्रभु यीशु, वही हमें हमेशा हमेशा के लिए उसको वो जो जैसे तो मेंढरा रहता है ना उसको संभालता है उसके जैसे, उसको जो प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, सुरक्षित रखता है उसके हमेशा के लिए. अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग कहाँ से कोई किसी ने हमको कुछ बोला है तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत उससे प्रेम करते हैं ना, उसे बोलते हैं प्रेज गॉड ब्रदर, प्रेज जीसस सिस्टर, हाँ हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु है, हम प्रभु यीशु आपसे प्रेम रखता है. ऐसे बोलते हैं ना. जब भी कोई हमसे बात करता है कुछ कुछ बोलते हैं ना. हम भी बहुत होशियार है, हम भी दूसरों के बारे में बहुत कुछ कुछ बोलते हैं, है या नहीं? ये भी हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि अब लोग पहले, लेकिन अभी नहीं है. हमको मालूम है हमारा चरवा कौन है और वो हमको क्या कैसे चरवाता है. कैसे चरवाता है? वो जो अच्छे रास्ते से, कहीं अंधेरे में अगर कोई कांटे वगैरह है तो हम लोग वही रास्ते से जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, जाते हैं ना. लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता. हमारे जो आँख है वो हमको क्या किया? वो शैतान ने हमारे आँख को अंधा करके छोड़ दिया है. हम लोग जानते नहीं वो एक अच्छा चरवा का वो उसका महत्व क्या है. हमारी जिंदगी में उसका जो महत्व है वो सबके ऊपर का महत्व है. वो हमेशा हमेशा के लिए वो जो भेड़ बकरी जैसे भेड़ रहते हैं ना, जो ये जो हर कोई भी
उसको क्या बोलते हैं, उसको जो भी कोई शेर या कोई भी वो जानवर हो, अगर उनको पहचान वाला नहीं है, उसको अच्छी से उसको मालूम है कि उसको फाड़ डालेंगे, उसी तरह वो जो शैतान है हमेशा हमेशा के लिए हमेशा वो मौजूद रहता है। ये यहाँ भी है, मौजूद है। अभी हम लोगों ने देखा है ना कैसा हमारा दिमाग क्या करता है। वो हम लोग बैठते हैं यहाँ, वचन है सुनते हैं, लेकिन वचन सुनते हैं लेकिन हमारा दिमाग, अपना दिमाग कहाँ रहता है, कहीं और। जब भी ज्यादा वचन, जब हम लोग ज्यादा वचन में रहते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए वही जो शैतान है ना, हमेशा हमसे यहाँ आके बैठता है, सब हर दूसरा, और हमारे जो विचार और हमारे साथ जो उनको चाहिए वैसा वैसा वो क्या करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको वो पकड़ पकड़ के हमारे जो विचार है ना, हमारे विचार पूरी तरह से वो अपने काबू में ले लेता है। जब हम भटक जाते हैं तभी, अगर हम कैसे भटकते हैं हम लोग, अगर हमारे अंदर जो प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता वो खुद हमारा चरवा बना है, वो हमारे साथ है, वो हमेशा हमेशा हमको सुरक्षित रखता है। अगर ये ज्ञान लेके हम लोग चलेंगे तब हमें जो उसका सुरक्षा है, उनने हमारे ऊपर सुरक्षा डाल के रखी है, वो सुरक्षा में हम लोग हमेशा, हमको कोई छू तक नहीं सकता है। कोई बीमारी, कोई हमारे खिल विरुद्ध कोई अपशब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। समझ गया है ना। इसी है वो चरवा का महत्व है। हमेशा हमेशा के लिए उसने हमारे ऊपर सुरक्षा कवच डाल के हमें हमेशा सुरक्षित रखा है। वो नहीं चाहता उसके जो भेड़ है वो कहीं और जाए, किसी और कहाँ रास्ते में जाए, भटक जाए। इसीलिए हमेशा वो हमारे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि हमेशा उनकी आंख हमारे ऊपर डाल के रखता है। इसी तरह से वो जो उसने सुरक्षा कवच हमारे ऊपर डाल के रखा है ना, अगर हम लोग उसके साथ ही चलेंगे, जो उसने दिया है वो स्वीकारेंगे, लेके चलेंगे, तभी हमारी जिंदगी में जो हमारा है, हम कभी कुछ, हमारे पास पैसा नहीं, ये है वो है वो है, कोई भी आया ना तो हम लोगों के साथ क्या है, स्वर्गीय चरवा का हमारा साथ आशीर्वाद है। वो हमें उसने आशीष दिया है, सबके ऊपर का आशीष देके उसने हमें आशीषित किया है। इसीलिए अगर हमारे शब्द अपने मुंह से उसके शब्द निकलने चाहिए। अगर हमारे कोई भी हमारा अपने काम पे कोई आता है ना, हम अपने काम पे ज़्यादा जब हमारे काम या पड़ोस में या कहीं भी हमारे विरुद्ध आ जाते हैं ना, अगर हम लोग अच्छे भी हैं तभी और बुरे भी बोले तभी भी हमारे विरुद्ध हर एक आने के लिए उतावला रहता है, आँख खोल के रहता है उधर। इसीलिए हमको सोचना है कि हम लोग एक अच्छे स्वर्गीय पिता के चरवे के साथ हम चल रहे हैं या अंधेरे में चल रहे हैं। इसके ऊपर हमको मनन करना है और हमेशा वो उसने दिया है उसको हमको स्वीकारना है। उसने क्या करके हमें छोड़ दिया है, उसने उसका जब स्वर्ग का सब कुछ दे के हमें छोड़ दिया है। ना कि किसी से नफरत, गाली देना या कोई से बुराई करना, पीठ पीछे कोई उसकी बुराइयां करना, यह हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि हमको मालूम है हमारा ये स्वर्गीय चरवा हमें हमेशा हमेशा के लिए उसने हमको आशीष दे के रखा है। अगर हम लोग बुरे शब्द बोलेंगे तो हम खुद जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट शब्द है, वही हमारे ऊपर भी कार्य करता है, हमारा जिंदगी में वही वापस हमको मिल जाता है। इसीलिए हमको सोचना है जीवन और मृत्यु किसके वंश में है, मेरे जीव के वंश में। प्रेज गॉड। सो आप जानते हैं, सो हमको अभी वही इस्तेमाल करना है। अगर हम आशीष बोलेंगे तो हमारे ऊपर, हम दूसरों को आशीष देंगे तो हमारे ऊपर भी वही आशीष जो सबके ऊपर का आशीष है, हमें आशीष दिया है वापस आएगा। अगर हम लोग गालियां देंगे तो क्या आ जाएंगे, आशीष आ जाएगा ना, नहीं आएगा। अगर हम लोग किसी की बुराई करेंगे तो आशीष मिलेगा ना, स्वर्ग हमारा नाश हो जाएगा। इसीलिए ये जो संसार में लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं, ताकि आपको भी, अभी आप गांव जाने वाले हैं प्रभु के ये नाम से, आपको टिकट कंफर्म हो गया है। अब अभी बात कर रहे थे मुझसे ना, मैं विश्वास से कहता हूँ आप जाओ उधर, विश्वास से जाओ, आपको टिकट आने जाने का डेफिनेटली प्रभु यीशु ने आपको पहले ही दे दिया है। लेकिन आप वहां जा रहे हैं, प्रभु यीशु आपको वहां ले जा रहा है, ताकि आप जो प्रभु यीशु स्वर्गीय
पिता ने हमको वो अच्छा चरवा, जो आपको अच्छाई, जो आपको आशीष दिया है, सबको सब ज्ञान दिया है, वो आपको लेके उधर चलना है। और जाके जहां भी कोई कहीं कहीं अंधेरे में या कोई बीमारी में, कोई समस्या में है, जाके उसको आप और आपकी विशेष सिस्टर, ताकि आपको आशीषित किया है, आपको इस्तेमाल किया है, आपने उसने आपको चुना है, आप उनके चुने हुए हैं प्रभु यीशु के। इसीलिए आपको हमेशा जहां भी जाते हो, आपके काम पे या कहीं भी, आपको जो वचन आपने लिया है, सच्चाई वचन, प्रभु यीशु को आपने स्वीकारा है, वो जो प्रकाश आपको जो प्रकाश लिया है, उसको औरों की जिंदगी में भी प्रकाश बनना चाहिए। यही आपकी खासियत है, प्रभु यीशु ने आपके अंदर डाल के रखी है। सबके स्वर्ग का ऊपर का आशीष आपके अंदर डाल दिया है। अभी आप गांव जाएंगे, विश्वास से जाएंगे। आप विश्वास करते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई, आप आराम से जा रहे हैं, आराम से आ रहे हैं? विश्वास करते हैं? मैंने विश्वास किया, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरा और स्वर्गीय पिता का विश्वास, जब मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से घोषणा करता हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता हमेशा हमेशा के लिए सुनने के लिए और सुनता रहता है विश्वास से। यही आपको विश्वास रखना है, प्रभु यीशु का और आपका विश्वास। इसीलिए हम लोग अभी 3 दिन के लिए विश्वास विश्वास विश्वास, अगर हमारे अंदर विश्वास है, अगर हम लोग वो कार्य में नहीं डालेंगे और हम लोग हमेशा जो समस्या दिखती है उसके ऊपर हम ज़्यादा निर्भर रहेंगे, तो हमारी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। देखा है ना, कितने लोग यहाँ भी, आपके पड़ोस में भी है, कितने लोग बिखरे हुए, भटके हुए हैं और हमेशा अंधेरे में जीते हैं। वो जो है, उनका जो है ये संसार का राजा है, उसने उनके ऊपर कब्जा किया है। कोई ना कोई किसी के विरुद्ध आता है, झगड़ा, गाली गलौज, ये देखता है। हमेशा हम लोग सुनते हैं ना, है या नहीं? पड़ोस में, यहाँ वहाँ, जहाँ हम जाते हैं वहाँ, मैं भी यहाँ ही नहीं, हर जगह मैं भी कभी गाड़ी लेके जाता हूँ ना कोई वहाँ झगड़ा करता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, साइड में रुकता हूँ जहाँ वहाँ, और वो उनको आशीषित करता हूँ। वो दुष्ट आत्मा को मैं हमेशा हमेशा के लिए उनको मैं धमकाता हूँ, और तुरंत कुछ देर के बाद वहाँ शांति आ जाती है प्रभु यीशु की। ये आपका विश्वास है। इसी तरह अभी आप गांव जा रहे हैं, तो आप ये शांति और ये प्रेम और ये जो सच्चाई है वहाँ भी जाओ, क्योंकि वहाँ भी कितने नशेड़े लोग हैं, है या नहीं? हाँ, तो प्रभु आपको वहाँ क्यों ले जा रहे हैं आपके गांव में? सोचो ब्रदर, आपको प्रभु यीशु आपके राज में, उसके राज में, इसीलिए आज वहां से आप यहाँ आके बैठे, आप हमेशा सुनते रहते हैं। और वो जो आप हमेशा अच्छा ही है, लेकिन कोई हिंदी हम लोगों ने, सॉरी, आप एक के लिए भी वो बहुत काफी है। एक आत्मा, और अपना जो यूट्यूब पे भी बहुत लोग सुन रहे हैं, उनके लिए भी फायदा है। और आप जो प्रभु यीशु ने आपको चुना है, इसीलिए कि हमेशा हमेशा के लिए अब गांव जाएंगे, और वो जो आप गांव जाके गवाही लेके यहाँ आएंगे विश्वास से, प्रभु यीशु के नाम से। आपने कितनों को वचन दिया, वचन सुना, उसने स्वीकार लिया। आपके क्रिश्चियन भाई बहन हो, बहुत लोग हैं, अब चर्च में जाते हैं, संडे में जाते हैं, हाँ, और चर्च में बाहर आने के बाद क्या करते हैं? संसार की बातें। कोई प्रभु की बातें करता है, यीशु प्रभु की बातें करता है। यीशु के बारे में कौन बोलता है किसी के बारे में कि प्रभु यीशु बहुत अच्छे आदमी, बहुत जीवित प्रभु है, वो हम हमेशा प्रेम करते हैं, हमेशा हमसे प्रेम रखते हैं, हमें क्षमा करते हैं। उसने हमें कैसे क्षमा किया है, वो क्रूस पे त्यागा, वो क्रूस क्या है, अगर हमको उसके बारे में अगर मालूम पड़ेगा तो अभी हम किसी को बता सकते हैं ना। अभी आपको प्रभु यीशु ने सब कुछ वो ज्ञान दिया है, आपको ज्ञान में बढ़ा है, विश्वास में बढ़ा है, प्रेम में बढ़ा है, क्षमा में दिया है। आपको अभी क्या नफरत करना है अपने गांव में जाके? नहीं है ना। आप जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के नाम से आप जरूर जाएंगे, और वहां हमेशा हमेशा के लिए आप जा रहे हैं, वहां प्रभु यीशु के नाम से हमेशा हमेशा के लिए, जो प्रभु यीशु के नाम से और वचन से उन लोगों को चंगाई मिल रही है, ये मैं विश्वास करता हूं आपके द्वारा। अभी आप जाओ ब्रदर, समझ गया ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सजमले हिंदी ना ताकाय कितें आहा तोय आमचो भाव हें करून हिंदी इंग्लीश कोणा कितें आहा जाल्यार इवन वी आहा पवित्र आत्म्यान जाप करून म्हाका दाखयलो, आसलो बसलो इतलो गोत, पूण कितें आहा ताकाय देवाचें उतर कितें तरी आमी शिकयता, ताकाय जाय न्ही,
प्रेज गॉड. ओके सिस्टर मातशें फुडें वाच. हालेलुया. थँक यू जीजस. हां सिस्टर वाच वाच. ओके ओके ना ना कांय प्रॉब्लेम ना. एक दोन पावटी कित्याक तातूंत आमकां चड जाणवायची गरज. सजमोणी घेवन फुडें आमकां वचपाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तुम्ही म्हाका तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना. हांवें की तुमकां विचून वेचून काडल्यात काडल्या आनी ह्या पासत त्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुम्ही वेचे आनी फळां दिवची. आंबट फळां दिवची. कोडू फळां दिवची. रागाची फळां दिवची. गोड हां गोड मोगाची. प्रेज गॉड सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. ओके सिस्टर फुडें घे. हें करुया कंप्लीट आनी फुडें घे. तोखतात तसली फळां अशें म्हजे नांवे बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दिवचो ना. दितलो दिवंक ना. आमी दिमी मोडून मागोंक जाय. आमकां दी दी दी. आं वय ना. आं प्रेज द लॉर्ड. भावार्थान. ओके प्रेज गॉड. आमकां ताणें फुडें वाच सिस्टर. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. संसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदी तो म्हाका जळला. प्रेज द लॉर्ड. म्हूण जाणो जायात. तुमचे विरुद्ध कोण येता तुमकां कितें आतां सांगलेलें न्ही. कोण कितें येता. आमी आसा भटकेल्ली खंय न्ही. आमी शेडयो गयो. जेन्ना आमी बरे भलायकेन वता बरे सावदीन सगळीं आमकां जाणवाय घेवन येता. बरे वाटेर चलता. थिंगासर कोण ना कोण कितें ना कितें आसतलेंच. पूण ते कोणाक वेता अगेन्स्ट कोणाच्या विरुद्ध वेता. कोणाक दुखयतात. कोणाक ते हें कोत्तात. आतां वाचलां न्ही सिस्टर. प्रेज पोत्तून वाच. कोणाकूच सजमोंक ना दिसता. ना तें सेम हय 16 17 मागीर वाचया. तुम्ही म्हाका वेचून काडूंक ना. जेजू कितें म्हणटा. तुम्ही म्हाका वेचून काडूंक ना. हांवें तुमकां वेचून काडल्या आनी हांवें तुमकां नेमलें आनी सगलें म्हजें बरेंपण सगलें जें स्वर्गान म्हाका आसलें तें तुमकां हांवें तुमकां जण एकल्याक दिलां. पयशे घेवन दिल्या वय ना. कश्ट आमी कश्ट केल्या. फ्री दिला. आमी कश्ट केला न्ही. आमी मागणें करूंक ना. दिमी घालूंक ना. आमी हें करूंक ना. वय खुर्सार मेला सिस्टर. क्रुसिफायड. या प्रेज गॉड. ही वॉज क्रुसिफायड. पूण आमी कश्ट करूंक ना. आमी केला न्ही. मागणें आमच्या तोंडांसान आमी दिम्यो घाल्या. आमी हांगासर गेल्या थिंगासर गेल्या आनी आमी हें केलें. आमी कश्ट केला. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समज जर ताणें जर आमकां इतलें कश्ट करून आमकां ही सजमण दिलेली आहा जाल्यार आमी जेन्ना आमकां कितें मातशें येता दुयेंस पिडा आयली जाल्यार मातशेंच कितें दुखलें जाल्यार आमी सगलें कितें कोत्ता. कित्याक आमी हें जाता तर आमी जाणा म्हणटा. ताणें आमकां नेमल्या. ताणें आमकां वेचून काडल्या. ताची आमी परजा. आमी ताची भुरगीं. ताणें सगल्या ताचें जेजू क्रिस्तान त्या खुर्सार मरोन जें कितें आमकां आसलेलें नासलेलें मुडा सकट उपटून सगल्यांतल्यान आमकां सुटका फावो केल्या. आमी जर हें जाणवाय हें जाणो सगलें ताणें आमकां दिलेलें आसा जाल्यार तरी आसतना आमी त्याच काळोखान त्याच चिखलान त्याच कोणान रात दीस थिंगाच तीच पिरगावणी तीच हें कित्याक कोत्ता. कित्याक आमी तातूंत देवाच्या उतरान देवा बरोबर सांगातान ना. जें ताणें सांगलेलें हांव सदां काल तुमचे भितर आसा तुमच्या सांगाता आसा आनी तुमकां सदां काल तुका आमी हांव कितें कोत्तलो. तुका हांव सांबाळटलो. तुका हांव देख दितलो. तुका हांव सजमण दितलो आनी ते म्हजे सजमणे अशी जेन्ना तूं चलतलोय ते बरे वाटेर तूं चलतलोय. सगल्यांक तुका बोगसोवण्याची ताकद मेवतली. तुका मोगाची ताकद सगली दिलेली आहा. ताचे उद्देशी तूं दुसऱ्यांक बक्षितलोय. तूं दुसऱ्याचोय मोग कोत्तलोय. दुसऱ्यांक सगलें बरेंपण दितलोय. दुसऱ्यांक कितें कसलें वायटान आहात तूं जें बरेंपण हें देवाचें उतर घेवन सदां काल तूं तांकां तातूंत सान सुटका
सोत दितलोय आनी त्या सोत्या उदे तांकां सुटका मेवतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कितें करता? आमी ताका वेचून काडला. आमी मागता, आमी डिमांड करता दॅट ही हॅज टू प्रोवायड. येस ऑर नो? वी आर डिमांडींग, प्लीज हील मी. म्हाका हें जाय, म्हाका बरी BMW गाडी जाय. जेजू म्हाका केन्ना दितलोय? ताणें घेतली. हय हो ना? बरें मोटर आसा ताचे कडेन. न्हय आयल्या आतां ह्या दिसांनी कितें तरी कसले तरी गाडी बरी आयल्या, इलेक्ट्रीक गाडी. ती आवाज बा कोण ना, पाडसून येताले खूं कोण, अरे कोण गेलो खबर सुद्दां ना. म्हाकाय जाता केन्ना, बऱ्यो गाडयो येतात व्हडल्यो, खूं कोण येतात. हें खंय कितें कांयच गमोन, वारें खंय. पयले तरी आमची गाडी कितें आहा, स्प्लेंडर, फाटा 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 गमता कोण तरी येता रे बाबा, आमी सायडीक रावया. ते येता म्हण कांय गमय ना. लायता चार्जींग, चो फकत इतलोच आवाज येता, चू करून. खंयसर वारें सायडीक सावन वारें गेलेल्या भशेन, कोणाचें टायर बा पंक्चर जालें, पळयता सायडीक जाल्यार अरे ह्यो गाडयो. आयज काल आमकां तशें केलें, आमकांय तशें केलेलें आहा. आमकांय सगळें रिचार्ज चार्ज केलेलें आहा. आमकां मोगान सगळें भरलेलें आहा. आमकां इलेक्ट्रॉनीक रिचार्ज केलेलें आहा. पयलीं आमी सगळें कितें आहलें, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तें दवरूंक जाय, तें मानून घेवंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. आतां आदीं फुडेंच ताणें आमकां रिचार्ज केला भावार्थ रिचार्ज केला. पिसफुली चल, आर्गां दीत राव, आवाज करपाची गरज ना. जिबेचे देणे वापर आनी चल. सायडीकूय कितें आसलेलें मेवसाण पयस जाता, कोण कितें झगडटात, कोण कितें करतात, सगळें कितें आडमेळें येवपाचें आहा तें सुस करून ताका भियोनूच पळतात. ताका खबर आहा तातूंत कितलो पावर आहा पळय तो. इलेक्ट्रॉनीक गाडयो पळयल्यात न्ही तुमी, चू करून वेतात. ना पळोवंक सिस्टर, पचयल्या न्ही, बसल्या न्ही भितर. हय कशें वेता, कांयच गमना न्ही. जाय थंय चाकाणां मारून कसो येता. आनी त्यो गाडयो करून कितें उलयता कोण फाटल्यान खडखड करून आवाज करताले. हय हो ना? तें आतां बंद जालें. आमचें तशें जिवीत आसलें, आदलें जिवीत हें. हय हो ना? मातशें कोणें कितें केलें आमी करताले. हय हो ना? आनी कोण सायडीक कितें आहा तें सगलें तें कोण कितें करता तें ना, बाटा फटा एम्बेसिडर ते आदले मोटरसायकल आवाज करताले, व्हडलो आवाज, कांय नासलें. आतांचें स्मूथ आहा. आमकां जेजून स्मूथ रस्तो केल्लो आहा. चलाय म्हजें सगळें शेळयां, सगळीं म्हजी तुमी भुरगीं, हांवें तुका सगळें तुका रिचार्ज केल्लें, सगळें दिलेलें आहा. घेवन चलात त्या वाटेन सा. हय हो ना? आमी चलता काय की आमी आमची मनमानी करता. 2 दीस मागणें केलें, तिसऱ्या दिसा आमचें मागणें आयकोना, पाटी सत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमलें कितें तरी सजमता, कितें देवान आमकां दिता सदांकाल. आमी सदांकाल हिंगासून घेवन वयर 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 उबारता आमी न्ही. वाडत वेता, हांव सकयल पडत वेता, वाडत वेता. कशें वाडटा? उतरान. आनी उतर जालें म्हण जालें, जिवितांत बदललें जालें म्हण जालें. आमच्या भावार्था उद्देशी जेन्ना आमी आमचो भावार्थ कोरण्यांनी घालतले हांव, त्याच वेळार आतां म्हाका भावार्थ आसा. समज एक एग्जाम्पल घेवया, कोणाकूय कसलें दुयेंस आसा जावं कोणाकूय कितें आसा, हिंगासर आयलें, 2 रितीर केलें, तिसऱ्या रितीर केलें, चवथ्या रितीर केलें, एका म्हयन्याच्या रितीर केलें, 1 म्हयनो आयले रितीर करून. सो ताचो भावार्थ वाडलो? वाडटलो म्हण जाणाय ना. सॉरी आं, प्लीज. तुमी म्हणशा कितें नाल्यार ब्रदरीचें कितें ना ना ना. पळय तत्व जसो म्हाका शिकयता आनी हें करता, कित्याक आमकांय तें जाणवायेन आमच्यान भायर सरोंक जाय. ती जाणवाय कशी आमकां दिसना कितें करता पळय, आमी कितें आहा ताची चड नियाळ करता न्ही. सो आमकां जाणो जावंक जाय कितें आमकां तो पळय तत्व आमकां शिकयता. सो आमकां जर आमी जर देवाचें उतर जातलें, आमी पयलें आहलें, आमकां 6 म्हयने 2 वर्सां 1.5 वर्स लागलें. सजमो नाका की आमी एका 1 रितीर केलें, 2 रितीर केलें, 3 रितीरान आमी उबारलें वयर. ना ना, भरपूर टायम लागलो. जशें बीग आमी घालता पळय तें टायम लागता न्ही. सीड टायम एंड हार्वेस्ट. सो ताचें पाशेंस, मेन पेशन्स. आमकां जर पेशन्स ना, आमी देवाच्या उतरान जर पेशन्स घेवन चलोना, ताचेर आमी स्थिर रावना, ताचेर आमी पातयना, आनी जें कितें आमी शिकलां तें आमच्या कोरण्यांनी घालून आमी सदांकाळ ट्राय करिना, येतल्यो आमकां ताळण्यो. परीक्षा आहात आमकां, परीक्षा ना जाल्यार आमी दुसरे क्लासीन वेता ना न्ही. आमी सगळीं इस्कॉलान गेलेलीं.
फर्स्टान गेली मागीर रोकडेच आमकां फिफ्तान घाल्ली न्ही टिचरीन. वय व ना हां ना कित्याक सगलें आमकां शिकोवंक जाय न्ही सकलसान. देन ABC आमकां प्रिलियम आमकां त्यो टेस्ट ओरल टेस्ट सगलें करून मागीर केजीनसान सेकेंडानसून केजीनसान अपर केजीनसान फर्स्टानसान सेकेंड थर्ड सगलें आमकां त्यो परिक्षा आमी पास जावन गेल्या न्ही. एग्जाम्स आमी दिल्या. सो त्याच उद्देशी तशीच हें बी आमच्या एग्जामाचे भशेन आमकां ही एग्जाम कशी जेन्ना आमी एग्जामीनसान आमी तें सगलें शिकोन आमच्या कोरण्यांनी घालता भावार्था उद्देशी चलता स्थिर रावता आनी जें कितें कितलेंय आयलें कितेंय आडमेळें येवं ताचेर आमकां जैत व्हरपाक कोण दिता कोण आमकां आदार करता पवित्र आत्मा. आनी आमच्या भावार्थान जेन्ना आमी चलता तेन्ना आमच्या जिवितांत सगलें करते गाडये भशेन आमी आवाज करिनासतना फुडें वेता. समज जर आमच्या जिवितांत तें आमचें करते इलेक्ट्रीक चार्ज जायना जाल्यार ती इलेक्ट्रीक समज चार्ज जायना मोबायल आमचो चार्ज जायना आनी म्हाका कोणाक फोन करूंक जाय कितें तरी मेसेज पळोवंक जाय कितें तरी हें करूंक जाय जातलें म्हाका थिंगा वचून तें प्लागान घालून चार्ज करूंक एक अर्दें वर एक वर रावंक जाय न्ही 15-20 मिनटां तरी. तेन्नाच मागीर म्हाका हांव कितें जातलें ओपन करतलो आनी मागीर करतलो मागीर ताका फोन करतलो कितें करतलो सांगतलो ना अशें जाल्लें तशें जाल्लें. त्याच भाशेन आमकां तें घेवन आमकां चलपाक जाय भावार्था उद्देशी एक 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 पावल. तेन्नाच आमकां आडमेळी येतात ताळणे येतल्योच सगलें ताचेर जैत व्हरपाक आमचे कडेन हें बरेंतलें बरेंपण आमकां सगळें जेजू क्रिस्तान शिकयल्लें आसा. आमच्या भावार्था उद्देशी उतर घे सगल्या कडेन भावार्था आतां म्हणलेलें न्ही थंय आयलो 1 म्हयनो केलो जातलें ना. आमी कितलीं जाणां पळयता येतात हिंगासर एक रितीर केलें जालें घरा येतात पोत्तून मागीर पोत्तून आनी त्रासान पडलीं कितें जालीं मागीर हिंगासर पोत्तून येवपाचें. आं सिस्टर प्रेज गॉड कितें हय नेक्स्ट रिट्रीट केन्ना आहा ब्रदर मातशें सांग म्हाका ब्रदर केन्ना येता हें केन्ना आसतलें ती सिस्टर केन्ना आसतली थिंगासर केन्ना येतली म्हाका मातशें हें करून काल पोर जालें आज प्रेज द लॉर्ड आनी कांय दीस पाटी सॉरी तो पळय पळयतात मागीर एक एक दाखयता पळय करून जाल्यार 8-10 दीस जातले 10-15 दीस कोणेन आमचे बार्देजांसान फोन केलो एक सिस्टरीन खूब वर्सां पयलीं केन्ना खंय येताली न्यू क्रिएशन जाणा आसतलें तुमी न्ही कलंगूट आतां कितलीं वर्सां जालीं तें बंद जाल्लेलें आतां कितले वर्सांनी ताणें फोन केला काल पोर आनी हांव नको म्हजो पळय कितलो आमचो देव मोगाळ आनी आमचो पयत देव म्हजो पळय तेचे कडेन कोणें नंबर खंयसान मेवलो हांव ताका कांय ओळखना हांवें केन्ना ताका पळोवंक ना आनी म्हाका हांवें ताका केन्नाच मेळोंक देखून ना. सो कोणें तरी ताका कोणा कडच्यान नंबर घेतलो आनी म्हाका फोन केलो ब्रदर आमचो ब्रदर केन्ना येता. हांवें म्हणलें सिस्टर प्रेज द लॉर्ड येता ब्रदर म्हटलें ना कितें जालें सिस्टर ना 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 म्हजें नांव कितें सांगलें तेणें सो सॉरी हांव नको कितें नांव घेना कितें तरी सांगलें पूण विसरलो नो प्रॉब्लम. सो ब्रदर म्हणूंक लागले आमचो ब्रदर जॉन्सन केन्ना येता खंय ताचे रितीर आहा हिंगासर कितें केन्ना येता. हांवें म्हणलें फुडल्या म्हयन्यान येता सिस्टर तो हिंगा आमचे पोंडा रिटीर आहा तुका म्हणलें हांव हें धाडटा हो तुजो वॉट्सॅप नंबर वय म्हणूंक लागले वॉट्सॅप नंबर हांवें ताचो हें केलो आनी धाडटा म्हणून सांगलें आनी म्हाका सांगता ती म्हणूंक लागली ना ब्रदर आपूण तेन्ना थिंगासर गेलेलीं आपूण बरीं आसलीं आतां कितलीं वर्सां जालीं पळय आतां तेन्ना बरीं आसलीं आमी वेतालीं आतां खूब प्रॉब्लम इश्यूज आहात म्हज्या घरान हें तें सिस्टर म्हणलें कोणा आमी म्हणलें कोण टीम मेंबर्स येवं तुका मागणें करपाक जो तुका देवाचें उतर शिकोवपाक आमी येता कारण तुमचें देवाचें उतर हें करुया सजमोण घे देवाच्या उतरा उद्देशी आनी ना 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 म्हणूंक लागली तशें जायना म्हणूंक लागली ती प्रेज द लॉर्ड वय सो खरें ना 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 तशें ना म्हणूंक लागली म्हाका फकत जाय ब्रदर जॉन्सन ताका तो कोण ब्रदर जॉन्सन ताका कोण सांगात आतां आं प्रेज द लॉर्ड करेक्ट ब्रदर वय ना नो सिस्टर शी वॉन्ट्स ओनली ब्रदर जॉन्सन ही इज गॉड ब्रदर जॉन्सन इज अबाव जीजस ताका सांगलें आमी टीम मेंबर आहा आमी ताचे आमी ताचे कडल्यान सगळें शिकलेलें आहा ताचे उद्देशी पवित्र आत्म्यान आमकां बऱ्यो 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 सजमोण्यो आनी सगळ्या बरे तरेन आमकां वयर उबारलेली आसा जाणवायेन ताचे नॉलेज अंडरस्टँडींग विजडम सगळें आमकां दिलेलें आहा जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेवलेलें आहा आमकां तें घेवन आमी तुका येता देवाचें उतर ना 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 म्हणूंक लागलें तो केन्ना येता तो सांग म्हणूंक लागली ओके म्हणलें सिस्टर केन्ना परवरी केन्ना येतलो आमगेर हांवें म्हटलें सायबा आतां हाका कशें आन्सर दिवपाचो प्रेज गॉड आं
आमगेर पोरवरी केन्ना येवं शकता ब्रदर, म्हाका जाय आसलो आमगेर आयलोलो. हांवें म्हणलें सिस्टर म्हणलें तुका म्हणलें एक काम कर, आमचें म्हणलें रितीर आहा, पोंडा रितीर आहा थिंगासोर. आतां खंय आहा तो? आतां म्हणलें तो बेंगलोर चेन्नय गेला म्हणलें रिट्रीटाक, थिंगासोर आसलो. चेन्नयसान गोंया केन्ना येतलो? हांवें म्हणलें फुडल्या म्हयन्यान. 2-3 फावटी तेंच विचारता म्हाका, ताचें नियाळ कहो आहा, तें कितें, देवाचें उतर ताचे कडसान म्हणजे ताचेच कडसान, तोच देवा भाशेन तो ताका तेणें हें केल्लेलो आहा. आनी ताचे कडेन वचत जाल्यार त्याच्याच रितीराक वचत जाल्यार म्हाका तांचो भावार्थ सो जावं येता. केन्नाय कितें आहा अशें जाता न्ही, मोस्ट केन्ना जायना हें ना. सो आय एम नॉट कंडेमींग हें करून, आय एम जस्ट गोंयकी सांगता कित्याक ताणें ताका हें केलां. आनी ताचे उद्देशी, ताच्या भावार्था उद्देशी, जशी ती 12 वर्साची उस्तोरी भरोसान रावली. आनी जेन्ना ताका भावार्थान ती चलोंक लागली आनी गेली आनी थिंगासो ताका पेकोवणी मेवली न्ही. सो तें जावं शकता न्ही. म्हाका टाटकून पळयता तें हें केलें. आनी हांवें ताका पयलीं विचारलें, सिस्टर म्हटलें तूं, हांव तुका टिकेट काडून हिंगा वेताय थिंगा वेताय, ताची फकाणां केली हांवें करून. हांवें म्हणलें सिस्टर फकाणां करता हें करना. ना 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 म्हणलो तहें कांय ना. सो हांवें म्हणलें तो येतलो फुडल्या म्हयन्यान, आमचे रितीर अमके कोडे आहा आनी थिंगासर म्हणलें तें आसतलो. म्हापशा म्हणलें 13 तारखेर आहा थिंगासर, 13 तारखेर तें सांगलें ताका. थिंगासर म्हापशें आहा म्हणलें, सगले तुका डेटी म्हणलें हांव तुका वॉट्सॅप करता, सगले तूं म्हणलें फॉलो कर. आनी म्हटलें तुका ना 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 म्हाका चलोंक जायना ब्रदर. तो येता तेन्ना तुका चलोंक जातलें, पळय हो ना. इमॅजिन पळयात, वेन ही इज कमींग ओवर हियर टू गोवा एंड एनीवे शी इज रेडी टू कम वॉकिंग ऑर बायक, एनी टायप्स ऑफ व्हेकल ऑर एनी ट्रान्सपोर्ट, शी इज रेडी टू कम. बट आतां तिका थिंगासर सांगलें करून ना 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 तूं जॉन्सन केन्ना येता ब्रदर तेन्ना तेंच सांग म्हणटा ती म्हाका. तरी आसतना आय सेड प्रेज गॉड. हांवें ताका सांगलें अमके डेटी अमके हें प्रेज गॉड हें केलें. आनी मागीर म्हणलें तूं पळय केन्ना येता पळय तें, आनी तुका केन्ना कितें येता पळय तें डिसायड कर. आनी आमचो मिनिस्ट्रीचो नंबर आहा म्हणलें, तुका कितें आहा तेचेर कॉन्टेक्ट कर आनी तूं गमय तांकां म्हणलें आमच्या टीम मेंबरांक केन्ना कशें कितें आहा आनी तें पळय म्हणलें. सो हें आमचें पळय कितलें ना अशें ना, जायना अशें ना. कित्याक खूब फावटी अशें जाल्लेलें जावं शकता. कित्याक म्हजें जो समज हांवें जर विजन केलें ओ कोणें जर हें केलें, हांव सिस्टरीच कोडें तीच सिस्टर कितलीय पयस आसूं कितलीय येवं ती आयल्या उपरांत हांव तेच्या वचून ताचो हात हें करून जावं शकता. कित्याक ना न्ही अशें ना, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. कित्याक ताचो भरोसो आनी तें होप ताणें रावला न्ही भाव हें विस्वास दवरून की तो येतलो, ताचे उद्देश आपणाक हात दवरलो अहें आहा थोड्यांचें. कांय आसता आमचे टीम मेंबर्साक कशें अहें आसता कितें अमकी सिस्टर ती म्हाकलेली आहा, अमको ब्रदर ताका हें केल्लो आहा, तोच येवंक जाय, ताणें आयलें हें जालें जाल्यार तांकां हें जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक यू जिजस. सोजमता न्ही. सो देखून आमी कितें करूंक जाय, आमी सायलंटली आमी चलोंक जाय. कोण आमचे सायडीक आसा कितें कोत्ता हें कोत्ता तें कोत्ता तें आमकां पडलेलें ना. आमकां स्मुथली जेजून आमकां सारकें त्या ट्रॅकाचेर येयलेलें आहा. आमी ती वचपाचेंच करून मोगान. प्रेज द लॉर्ड, वय हो ना हां सारकें. कितें जॅम आयल्यो आं ना न्ही. सो देखून पळय कितें आहा न्ही, नियाळ चड गरजेचो. आमी कोणाचेर कितें कोत्ता तें ना. ओके, जोण एकल्याचो भावार्थ, जोण एकल्याक देवान ताकद दिलेली आहा. तुमी कशें कितें चूज कोत्तात पळय ती, ताचें बळ दिलेलें आहा, तुजेंय बळ दिलेलें आहा. तुमकां कोणाचे उद्देशी चलपाचें तें जोण एकल्याचेर आहा. आतां सदां काल आमी सगळें सदां काल आमकां सजमण मेवता, देवाचें उतर आमी घेवन चलत आसता. वय हो ना, आमी आतां चलता, आमी वेता आमचे उद्देशी न्ही, पूण पळयतात आत्म्या उद्देशी खंय वचों कितें वचों. तें हेका सांगतालो न्ही हांव, तो एक काल हिंगासर मणिपालान गेल्लो थिंगासर. सो म्हाका थिंगासर डॉक्टरा कडेन ताणें परमिशन घेतलें. एक्चुअली आयसीयून कोणाकूच धाडिनात एक्सेप्ट तांचे कोण रिलेटिव्स आहा पळय तो. हे सो न्हू ब्रदर, सारकें न्ही. हय, सी गॉड हाव गॉड्स प्लॅन्स. देवान कोणाच ख्रिस्तान तरी कोणासून कोणाचो उद्देशी ताचे कडेन धाडलो. कित्याक देवाक खबर आसा तो इतलो त्रासान आहा, कोणाक कांय येना, आनी डॉक्टर तुका एलाव करिना थिंगा आयसीयून. इट इज इम्पॉसिबल. तांचोच मनीस तें नांव घेतलो ताणें. मागीर तो सिक्युरिटी आयलो आनी कितें विचारूंक लागलो क्वेश्चन आनी हें करूंक लागलो. ना 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 हय, पूण हिंगासर ड्रेस ना, पूण हें करून म्हाका तेंच्यांनी हें भितर येयलें आयसीयू. दॅट इज आय थिंक दॅट इज मोर दॅन आयसीयू. तें सिंग ते लोब बा घालून हें बा घालून ते मास्क या सगलें. पूण ना हिंगासर नॉर्मल हें करून न्ही आयसीयून. एक्चुअली आयसीयून धाडिनात थंय, तांचेच रिलेशन धाडटात. दॅट इज आय नो अप टू माय सिंग आय नो. No one is allowed beside their relatives or their
loved ones, anyone. They are only allowed to go inside. So that is how yesterday I went, गेलो भितर थिंगासोर पळयत आत्म्या उद्देशी हांवें पयलेच भावतान वेतानाच मागणें करून गेल्लो. हांव जाणो जेजू तूं आदी फुडेंच वचोन तुवें तुजो हात लावन ताका तो आदी फुडेंच बरो जाल्लो आसा आनी तो बरे सावधेन बरे भलायकेन आनी 2 दिसां भितर तो त्या ICUंतल्यान भायर येतलो तुज्या उद्देशी जेजू. हांव तुजेर पाती येता, तुजेर स्थिर रावता आनी हांव वेतां आनी हांव ताचेर मागणें करतां तुज्या भावार्थान म्हजो भावार्थ एक घालून म्हज्या करणेन आनी तुजी करणी जें कितें हांवें उलयलां तें तुवें आयकलय म्हूण तुका हांव दिनवासता अर्गां दिता वाखाणटा. वाखाणी तुका जेजू आनी जिवेचे देणें एक 10 मिनटां ताका मागणें केलें. हो 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 सारको हें जातालो, हो हो हें करून सारको पयलो ताका हांवें सारको इतलो हें जातालो. एक 2-3 मिनटां भितर जेन्ना म्हजे उद्देशी पळयत हांवें न्ही पळयत आत्म्यान आनी जेजू क्रिस्ताचो हात ताचेर मेवलो त्या उद्देशी तो इतलो शांत जालो. हालपाचें वायब्रेशन सगलें सारको हें जातालो चांबड. आनी डॉक्टर थिंगासर दुसरो डॉक्टर आयलो आनी डॉक्टर पळोवंक लागलो ताका. थिंगासर पळयलो ताणें पळय जाल्यार हो स्थिर हात बा सगळे बांदलेले ताचे हात बा अशे सारके वायब्रेशन जाताले. ताका मास्क लायिल्लें हें लायिल्लें सगलें 2-3 सेकंदान जेन्ना मागणें केलें तेन्ना सारको स्थिर जालो, सारको स्थिर जालो. आतां हांवें ताका आयलें आनी मागीर ताका आमी ताचें चेडूं हाडलें. ताका सांगलें तूं आतां मागणें कर. ताका मागणें धाडलें आनी हें म्हणीत राव म्हणलें कंटिन्यू आनी सोतमान म्हणलें तुजो डॅडी लांब बावूक जिवीत जियेतलो आनी म्हणीत राव म्हणलें म्हजो डॅडी मरचो ना, म्हजो डॅडी लांब बावूक जिवीत जियेतलो म्हणीत राव म्हणलें आनी कन्फेस कर जेजूच्या गायांनी म्हजो डॅडी एकदम बरो जालो. ताका 10-3-4 हें दिलेलें प्रेयर दिलेलें मागणें दिल्लीं आमची जाल्यार ती हें जातली आसली ना. पूण भावार्थान एक मागणें धाकटुलें मागणें ताका सांगलें हें तूं मागणें कर आनी ताका धाडलें मागणें तें करून आनी तें चालू दवरलें. थँक्यू आनी 100% येते कांय दिसा भितर दॅट गूड रिपोर्ट वयलो सर्गीचो बापाचो रिपोर्ट ऑलरेडी ताच्या भितर आसा म्हूण हांव दिनवासता अर्गां दिता वाखाणटा. मागणें करून आयले आमी. आतां फुडलें कोणाचें काम? सो जें कोण आसा तुमी कोणूच आसूं जें आतां कोणें दिलें आमी मागणें केलें. आतां तुमी स्थिर रावपाचें. तुमी जें कितें आयकलां ताचेर ताका सांगलें पूण ती इतली डिस्टर्ब जालेली सो ताका हांवें 2-3 चडूय हें करूंक रावना थिंगासर कित्याक तें मातशें जेन्ना ताका देवाचें उतर शेअर करता देवाचें उतर सांगता हें करता तिचें डायवर्शन करतालो तो सैतान. कोण येवशिल्ल्यान वता कोण येवशिल्ल्यान येता. शी वॉज कंप्लिटली डिस्टर्ब. एक फावट तशें जालेलें न्ही आमी ते गेलेले ताचो पांय कातोत्ता ताची बायल सारकी उचामोड जालेली तशी जालेली. पूण जेन्ना मागणें करून आयलो स्थिर सगलें कित्याक भावार्थान जेन्ना आमी वेता न्ही सगलें मागणें करून स्थिर रावन जेजूचेर स्थिर रावता पळय तेन्ना आमच्या जिवितान कितें आसूं केदें व्हड वादळ मोड मारूं जशें ते शिश्त आनी ते वेताले न्ही जेजू क्रिस्तान सकाळी सांज पासून जे शिश्त आसले ताचे बरोबर ताणें व्हड मिलाग्री तांच्या स्वताच्या दोळ्यांनी पळयल्यो ताचे कुशीक रावन मिलाग्री केल्यो वय ना. जेन्ना ते बोटीन गेले आनी तांचें वादळ आयलें वादळ मोड मारलें जेजू सांगाता आसलो. जेजू कितें केलें? जेजू न्हिदलेलो न्ही बरें भिशेणें घालून जेजू सारको आख्खो ते बोटीन न्हिदलोलो. धाकटुली बोट तेन्नाच्यो बोटी पळयल्यात न्ही तुमी बरी भिशाणे बे पांय सोडून प्रेज द लॉर्ड जेजू प्रेज लॉर्ड म्हणजे हें करून हें करतालो न्ही वय ना. हां कोणूच उलयना. हां ते वेताले न्ही वय ना. आनी मोड जालें वादळ आयलें बोटीन उदक आयलें सगलें जातालें तें जातालें बरोफ मातशें फुडें गेलें तरी बोट बुडोंक ना. कित्याक? जेजू सांगाता आहा न्ही. जेजू आसतना आमचें सांगाता कोण कसलें वादळ मोड यो कितें आमकां लागोंक शकता. आमचे भितर कोण आहा? स्वता जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्या उद्देशी सदां सांगला तेणेन तो रेजरेक्टेड पावर आमचे भितर घालेलो आहा. नास ना जावपाचें केदीच ना मरपाचें कसलेंच आमचें वायट येवपाचें ना. केदीच आमकां कोणूच आमकां हात लावंक शकना. कसलेंच दुयेंस पिडा कसलेंच किटाणू वायरस जम्प सगलें कितें आमचे कडेन येवंक शकना. जेन्ना तांकां अनभावार्थ भिरांत जेन्ना भिरांत येता आमी भिरांतीक स्विकारता आनी जेजूक आमी भितर फाटल्यान काडटा आनी तिका आमचे भितर दिता तेन्ना आमी सगल्या जंय जें आमचें जंय दिल्लें आसा आमकां सगलें थंय आमी भितर त्या चिकलान पडटा. तशेंच शिश्यांचें जालें वय ना.
तांकां सगली पदवी दिलेली ताणें पयली जेजू क्रिस्ताची जें दिलेलें तांकांय दिलां न्ही, ताच्या सांगाता रावन तांकां गरज नासली मास्टर जेजू उठ 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 बोट बुडटा तुका कांयच पडलेलें ना, ताका सांगाता ताचे बाराबर तें कोण बसला थिंगासर आहा आनी तो आपल्या सर्गीच्या बापा कडेन मागणें कोत्ता. तो न्हिदोंक नासलो, आमी म्हणटा न्हिदला रॉंग, तो न्हिदोंक नासलो, तो दोळे मिटून आमी केन्नाय कोत्ता न्ही, आमी मागणें कोन्ना, दोळे धांकून देखून मागणें कोत्ता न्ही, तो न्हिदता. आमचो सर्गीचो तो इस्रायलाचो राखणो केदीच न्हिदोना, जेमेना, केदीच तो आपले दोळे बंद कोन्ना. सासणाच्या सासना ताचे दोळे उक्ते आमचेर आहात. हें आमी पयलीं आमी हें जाणवायेन ना, आमी जाणवाय घेना आनी आमकां समजना, हें आमी स्विकारना. देखून ते शिश्यांकूय तें कितें जालें थिंगा, तांकां भिरांत आयली आनी भिरांतीन मागीर जेजून ताका उठयलो आनी जेजून कितें केलें, वादळ आनीक ये, व्हडलें वादळ ये म्हणलें. आं ना म्हाका दिसलें ताणें आनीक व्हडलें वादळ यो आनी हांकां आनीक मातशें बेकणाय म्हणलें म्हणून. ना, आमकां भिरांतीचो आत्मा दिला, आमकां पदवी दिल्या देवान उलयपाक. हां सगलें दिलेलें आहा, ही जाणवाय आमकां आहा, जाल्यार आमी कित्याक भियेता, कित्याक त्या हेका शिश्यांक आयलें अनभावाट. ताणें सगलें पयलें, तरी आसतना तुमकां आनी आमकां तो हें सोडटलो म्हण जाणय. हय आतां हिंगा देखून तेंच आहा, तोच कोत्ता. आमच्या शितिरेके कडेन अर्दें आमी आयकता, अर्दें सगलें कितें आसलेलें बरें आयकता आनी सगलें आमकां मेवता. ताचे उद्देशी टाक करून आमचें मन येवशिल्ल्यान तेवशिल्ल्यान वता. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु ने हमको हमेशा हमेशा के लिए आशीष दिया है और उसने हमें सोचने का सामर्थ्य दिया है, उसका सामर्थ्य दिया है. जब भी कोई परेशानी आए तो उसके ऊपर हमें विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसका सामर्थ्य हमको दिया है ना, उसने जो कुछ उसका आशीष हमें देख दिया है, जो उसका है सब कुछ, वो हमें हमारे अंदर उसने डूस के अंदर भर के रखा है हमारे अंदर. उसका वचन जब हम लोग अपना मुंह खोलेंगे और जो भी कोई समस्या आए उससे हम बोलेंगे प्रभु यीशु के नाम से, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, शैतान तू झूठा है, निकल जा मेरी और मेरे पूरे जिंदगी से और मेरे पूरे परिवार से. मैं तुझे बोलता हूं, मैं तुझे धमकाता हूं, मैं तुझे स्वीकारता नहीं हूं, लेकिन मेरी स्वर्गीय पिता वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, मैंने उसका आशीष पाया है और हमेशा वो मेरे अंदर है और मेरे साथ है और मुझे उसने विजयी प्राप्त किया है. धन्यवाद प्रभु यीशु. अगर हम लोग ये बोलेंगे, जो कितना बड़ा कोई तूफान आया हमारे साथ, वो हमारे साथ और हम पे कोई प्रहार नहीं कर सकता है. जब हम लोग डर के वजह से, डर में अगर जिएंगे, अंधविश्वास में जिएंगे, डर लेके पैदा, एक बार डर आया तो हम लोग क्या होते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना, कितना भी वचन पढ़ो, कुछ भी करो, अगर डर एक बार हमके ऊपर कब्जा कर लिया है ना. मेरी जिंदगी में बहुत मैंने मेरी गवाही दे दी है ना, मेरी माँ की गवाही है, मेरी बहन की गवाही है, मेरे और दूसरी बहन की गवाही. उसके लिए भी कैंसर का एक दिया था, लेकिन वो हम लोगों ने वो नाश किया, उसको हमने धिक्कारा और उसके ऊपर प्रभु यीशु ने हमको विजय प्राप्त किया. हमेशा हमेशा के लिए वही आशीष हर एक के अंदर, हर एक को दे के रखा है, ताकि हम लोग अंधविश्वास में ना जिए. ये उसका सामर्थ्य है, ये उसका बल है. उसने हमें आशीष में, आशीष के ऊपर आशीष, हर एक आशीर्वाद दिया, दे के रखा है. हमें आनंदित रहना है उसके अंदर, हमें उसके ऊपर घमंड करना है. मैं जो बोलता हूं, मैंने सुना है, प्रभु यीशु को मैंने ग्रहण किया है, मैं उसके ऊपर निर्भर कर रहता हूं और मैं उसके ऊपर, मेरे स्वर्गीय पिता के ऊपर, वो जीवित प्रभु के ऊपर मैं घमंड करता हूं. ये शैतान जो है ना, वो झूठा है, निकल जा अभी मेरे जिंदगी से, अभी का अभी. और प्रभु यीशु के नाम से मैं ये जो सच्चाई स्वीकारता हूं और जो मैंने विश्वास से बोला है, मेरी जिंदगी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी में मैंने पा लिया है. प्रभु यीशु को मैंने स्वीकार लिया है. धन्यवाद प्रभु यीशु. ये तो हमको बोलना ही है, हमें अपने मुंह से घोषणा करना है. जब तक हम लोग अपने मुंह से घोषणा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा. जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी रहती है ना, आपको मालूम है ना, आपने देख रहे हैं ना, पहले अपना एम्बेसडर वाला, दूसरा गाड़ी वाला, टर टर टर
होता था ना, तभी हम लोग रेस करके उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन वो तो जमाना गया। प्रभु यीशु बोलता है आपको उसको उसमें जो अंधेरे में जीने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको विश्वास दिया है, मेरा विश्वास वो अभी साइलेंट है, आपके अंदर है। आप उसे स्वीकार लो, विश्वास करो और अपने मुंह से घोषणा करते रहो। और देख लेना, जब भी आप विश्वास से घोषणा करेंगे, जो भी कोई आपके विरुद्ध आएगा, जो भी कोई समस्या, बीमारी आपके सामने वो टिक भी नहीं सकती और आपको और आपके परिवार को कभी छू तक नहीं सकती, प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप महान है, आप जीवित प्रभु है। हमेशा हमेशा के लिए आपने बोला है, आपने हमें जिलाया है। हमेशा को आप मर गए और तीसरे दिन आपने अपना जो पुनर्जीवन पा लिया है आपके स्वर्गीय पिता के द्वारा। और वो जो जीवन आपने जो पुनर्जीवित हो गए, वही जीवन, वही आशीष मैं, मेरे और मेरे पूरे परिवार में हमेशा हमेशा के लिए हम लोग स्वीकारते हैं। और हमेशा आप हमें सुरक्षित रखते हैं। ये हमारा विश्वास के शब्द, हमारे विश्वास के शब्द बोले हुए, अपने मुंह से घोषणा किए हुए, हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु हमेशा वो सुनता ही रहता है, कभी हमको वो नाकारता नहीं है। ये जो हमारा अंधविश्वास है ना, डर है, इसी के वजह से हम लोग अंधेरे में जीते हैं। और वो कीचड़ में जैसा वो सुअर रहता है ना, उसको कितना भी नहला दो, उसको कुछ भी करो, उसको दिमाग नहीं है। उसी तरह हम लोग जब शैतान के जकड़ में आ जाते हैं ना, तो हम लोग खुद उसको, वो शैतान जो है ना, उसको स्वीकारते हैं और बाद में बोलते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, मेरी ज़िंदगी में ये कार्य नहीं होता है, ये भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये चर्च जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अरे बाबा ब्रदर, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? कैसे होगा? आप तो सच्चाई ही नहीं स्वीकार रहे, आप सच्चाई में नहीं जी रहे। जो प्रभु यीशु ने आपको सच्चाई दिया है, सामर्थ दिया है, उसको स्वीकारो ना। वो मर के तो तीसरा दिन वो पुनर्जीवित हो गया, उसके द्वारा हमको जो स्वर्ग का आशीष दिया है वो स्वीकारो पहले, उसके ऊपर निर्भर रहो, विश्वास करो। और विश्वास में की हुई हर प्रार्थना, प्रभु यीशु की प्रार्थना, वो हमेशा हमेशा के लिए सुनता है। विश्वास, ये जो हमारा विश्वास है, उसको हम कभी खाली नहीं जाता है। वो सबके ऊपर का आशीष हमें हमेशा बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ाता है हमको। जब हम लोग इसके ऊपर निर्भर रहेंगे, विश्वास करेंगे और अपने मुंह से घोषणा करेंगे, चाहे आपको दिखेगी, आपके खुले आंख से सब कुछ दिखेगा, मेरे पास ये नहीं है, ये मेरे के विरुद्ध आता है, इसने मुझे ये कहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए वो शैतान आपके विचार में डाल के आपको हमेशा हमेशा के लिए उसको दिखा देगा कि आप जहाँ काम करते हैं, आपके बॉस ने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, या आपके पड़ोस वाले ने ऐसा बोला, वो सामने वाले ने आपको ऐसा किया था, वो कुछ बुरा, पुरानी से बुरी बुरी बातें सब कुछ वो बार बार उगल देता है, ताकि आप लोग वो अंधेरे में और उसके जकड़ में पकड़ जाए और प्रभु से आप दूर हो जाए, उसके आशीष को आप खराब कर दिए, उसके आशीष से आप लंबा भाग जाए। वो आपको खींचता है, इतना लंबा खींचता है ना, आपको कोई वहां से वापस लाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है सिवाय हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु। वही सब कुछ है, वो जीवित प्रभु है, आज भी जीवित है वो, हमेशा, आज, कल और हमेशा के लिए। मेरे अंदर कितनी बीमारियां थी, मेरे अंदर कितने चमत्कार किए प्रभु यीशु ने। अगर वो चमत्कार प्रभु यीशु मेरे अंदर कर सकता है, वो आपको भी क्या छोड़ सकता है? क्या छोड़ेगा? आपने छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, वो क्रिश्चियन या बिना क्रिश्चियन हो, वो किसी को छोड़ता नहीं। हमेशा उसने प्रेम किया है, अनंत काल का जीवन दिया है, हमें धार्मिक बनाया है हमेशा के लिए। जब लोग हम धार्मिकता में चलेंगे ना, तो सबको उसका आशीष और उसकी कृपा के द्वारा सब कुछ ऊपर का दिया है। हमें विश्वास करना है उसके ऊपर और हमेशा बोलते रहना। जो भी आप कहे ना, चलते रहते हैं, काम पे जाते हैं, यहाँ ये करते हैं, वो करते हैं, उसको हमेशा अपने मुंह से बोलना, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने जो कुछ हमारे लिए किया है, मेरे पूरे परिवार के लिए किया है, मैं आपको स्वीकारता हूँ, विश्वास में मैं मानता हूँ, और जो आपने किया है मैं स्वीकारता हूँ आपको प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आपके नाम से आपने हमेशा हमेशा के लिए हमें हर दुष्ट आत्मा से, हर बुराई से, कोई भी समस्या से हमेशा हमेशा के लिए आपने हमें छुटकारा दे दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये जो हमारे पर विश्वास की प्रार्थना है,
ना कि हम लोग धन्यवाद प्रभु, हे प्रभु मैं घुटने टेकते के बोलेंगे हे धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे सामने आ जाओ, मुझे छू लो, मुझे चंगा करो, ये करो, वो करो, तो करो, वो करो। या ऐसी प्रार्थना बहुत ये जो संसार में होते हैं ना, जिसको सच्चाई मालूम नहीं है ना, वो ऐसे प्रार्थना करते हैं। मैंने देखा है, मैं एक कलसिया में गया था, उधर वो बोल रहा है प्रभु यीशु इनको चंगा करो, इनको छुओ, अभी छुओ। अरे प्रभु यीशु ने पहले से हमको, वो जो मर गया था ना, वो तीसरे दिन आके हमको छुआ, वो मर के उठा, जी लिया उसने, मर के मरा नहीं था वो, उधर सोया था उसको, वो नीचे गया, यहाँ गया, वहाँ गया, 3 दिन वहाँ सोया वो। उसका आत्मा हर जगह जाके कितना आत्मा को उसने छुटकारा दे दिया, और तो तीसरे दिन वो पुनर्जीवंत हो गया। उसके द्वारा हम लोग वही आशीष, सबके ऊपर का आशीष पा लिया है हमने। हमारे अंदर हमेशा हमेशा के लिए वही प्रभु है। हमको विश्वास से जीना है। कुछ भी समस्या है, कोई भी आपके विरुद्ध आए, कुछ भी बोले, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। प्रभु यीशु ने वो क्रूस पे त्याग के, उसका जो त्याग, उसने जो हमारे लिए त्याग किया है, वही सर्वशक्तिमान त्याग हर एक के ऊपर उसने ऊपर का आशीष दिया है। उसके आशीष के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उसने घर बना के हमारे अंदर राहत रहता है, वो हमेशा हमेशा के लिए। इससे जब हम लोग उनको स्वीकारेंगे, उससे हम लोग अपने मुंह से घोषणा करेंगे और उसको धन्यवाद देते रहेंगे। हमारे धन्यवाद के लिए वो तरस रहा है। जब भी को हम लोग का कोई समस्या में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो समस्या है उसको ऊपर उठाते हैं, है या नहीं? कोई बीमारी हो, अगर डॉक्टर ने, अगर आपके बच्चों को कुछ बुखार हो गया, ये हो गया, तो तभी आप कब ले बोलते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं इसके ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पूरा परिवार, आपने 2000 साल पहले वो क्रूस पे त्याग के पूरे परिवार को भला चंगा किया है। ये जो बुखार, ये जो कोई बीमारी है, ये झूठ है, इसको कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, इससे मैं बात करता हूं, निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। और मैं विश्वास से जो मैंने बोला है, मेरी बेटी, मेरा पूरा परिवार भला चंगा हो चुका है। बाद में आप जाओ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना करो और विश्वास किया तो ये नहीं, आपको जैसा लगता है, आपको अगर जाना है कहाँ, उसको लेके कहाँ जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर विश्वास में गए की हुई प्रार्थना, हम लोगों ने वो बड़े बड़े चमत्कार मैंने देखे मेरी जिंदगी में और औरों की भी जिंदगी में। जब मैं विश्वास से किसी के ऊपर हाथ रखता हूं ना, प्रभु यीशु के नाम से, उसके नाम से, मेरे सामर्थ्य से नहीं है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य से और उसके नाम से, मैं ये मेरे भाई के सर पे हाथ रखता हूं आपके सामर्थ्य से, प्रभु यीशु। और मैं ये जो बीमारी इसके अंदर है, जो कोई दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, मैं उससे बात करता हूं और धमकाता हूं, इसी वक्त जड़ से उखाड़ के निकल जाओ। और ये भाई अभी पूरी तरह से चंगा हो चुका है। ये जो बड़े बड़े चमत्कार उसी वक्त हो जाते हैं, मैंने अपने खुली आंखों से देखे है। क्योंकि हमें प्रभु यीशु ने धार्मिक बनाया है, उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया, उसका सामर्थ्य दिया है, ताकि हम लोग विश्वास से हर एक कद पैदल चले। वो हमेशा एक पैदल हम लेते हैं, 99 पैदल वो चलता है, वो सब कुछ करता है आगे से, हमारे आगे हमेशा रहता है वो, हमें उसको हम सामने रखना है। वो हमारा ढाल है, वो हमारी ढाल है, उसको कोई टकरा नहीं सकता उसके सामने। जैसा मोम आग के सामने पिघल जाता है ना, पिघलता है ना, अगर आप उधर आग जलाओ और वहीं उसके बाजू में रखो, उसके बाजू में, उसको अंदर भी मत डालना, एक एक्सपीरियंस कर लेना, मैंने किया है ये, आग के सामने थोड़ा उसके बाजू में, ताकि उसका जो ये जो है ना गरम 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 गरम, ये उससे खत्म होके वो वहीं की वहीं क्या होता है, पिघल जाता है। उसी तरह कोई भी बीमारी, कोई समस्या, कुछ भी जो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। जब हम विश्वास से कहेंगे प्रभु यीशु आपका पवित्र आत्मा आपने मुझे दिया है, वो सर्वशक्तिमान आत्मा, आपको शक्तिमान सर्वशक्तिमान आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे जिताता है और हमेशा आपके सामने कोई मुझे छू नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु ने मुझे विजय प्राप्त किया है, वो क्रूस पे त्याग के। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये हमेशा ये बोलना है,
जब हम लोग ये बोलेंगे ना, तो देख लेना आपका जिंदगी अभी इससे कई गुना ज्यादा, आप मांगने से भी उसने आपको आपको दे के रखा है उसने। वो बोलता है सिर्फ आप स्वीकार लो, विश्वास में जियो और धन्यवाद देते रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बड़े बड़े चमत्कार अगर हर एक की जिंदगी में वही है जब हम लोग विश्वास में जिएंगे। समझिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समजले? कोंकणीन एक्सप्लेन केलें तेच ताका एक्सप्लेन केला। सो सिस्टर मातशें फुडें वाच, प्रेज द लॉर्ड। फुडें या न्ही आमी की बंद करुया? च्या पिवपाचो टायम जालो। या म्हाका कांय ना, हांव कितलोय वगत आनी एक 10-15 मिनटां कांय प्रॉब्लेम ना। सो नो प्रॉब्लेम, एक 10 मिनटां एक स्क्रिप्चर घेवया आनी मागीर आमी चाय घेवया, ब्रेक घेवया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, थँक यू जीसस। आणि ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुम्ही वेचे आनी फळां दिवची। फळां सगळीं जी बरेपणाची, जे कितें मोगाची, भोगसवण्याची सगळीं जी आमकां ताणें दिलेली आहा, ताणें आमकां नेमल्या वसा तीच, आनी देवाचें उतर ताचे वयर व्हड जावन आसा, ताचें जें देवाचें उतर बरेपण आमकां दिलेलें आहा सगळें ताचे बराबर, तातूंत सगळें वचोन तुमी संवसाराक आपलें उतर परगटात अशें म्हणटात थिंगा न्ही, वय ना? ताणें आमकां नेमल्या, ताणें आपलो वेंचून काडल्या। सो आतां आमी कोण? आमी देवाचे शिश्य, वय ना? आतां आमी शिश्यांक दिलेलें कितें? ताचे डिसायपल आसले न्ही, ताचे शिश्य आसले, तांकां कितें केलेलें? सिस्टरांनी हांव, सिस्टरांनी तूं हें केलेलें, डिफरन्स ना न्ही। सगल्यांक सांगलेलें वसात आनी सगल्या संवसाराक बरी खबर परगट करात। आनी तांकां सजमनी जी मेवता पवित्र आत्म्या उद्देशी, तो तांकां सगळें दाखयतलो, तांचे दोळे उकडून कितें कशें चलता कितें सगळें। तुमी फकत तांकां देवाचें उतर हें कर, देवाचें उतर तांचे भितर जालें, पवित्र आत्म्या उद्देशी आपलें काम तो करता, वय ना? पवित्र आत्मो दिला आमकां न्ही, आमी फकत आमचें तोंड उकडपाचें, दुसरें कितें आहा तें सजमणी पवित्र आत्म्या उद्देशी दिवपाची। तो पवित्र आत्मो आनी ताचो आनी आमचो पवित्र आत्मो, आनी देवाचो पवित्र आत्मो आनी ताचो पवित्र आत्मो जेन्ना एक जाता तेन्नाच ताचे भितर जें कितें आहा ऑटोमॅटीक ताचो पवित्र आत्मो ताका उगडापे करता आनी ताका सजमण दिता, आनी तातूंत ताका वाडयत वयर काडटा, वय ना? जशी आमकां सगल्यांक देवान वाडोवन वयर काडलेली आहा देवाच्या उतरान, ना? सजमण दिलेली आहा, उतर आसा, भोगसवणें, मोग, खुशाल बरीत जिवीत, खुशालकायेचें जिवीत, भोगसवण्याचें सगळें आमकां दुसऱ्या पासत दिवपाक, वय ना? फुडें गे सिस्टर, 17 घेतला सिस्टर ओ 16? ओके या प्रेज गॉड, सॉरी प्रेज गॉड। तोखतात तसलीं फळां, तोखताच म्हणजे कितें? जें कोणाक तोखप म्हणजे कितें? सूर्य कशें तोपप ना न्ही, जें बरें लांब आयुश, जें बरेंपण, गोड फळां ताका म्हणटात, तीं सगळीं मेळटा बरीं। आमी कसलीं वायट फळां दिता, कोडू काल्लीं बा दितले कोणाक, ताका बरी लागतली, एपल जावं कसलीं आहा ते बरें आसतात न्ही। त्याच भाशेन जी मोवाळ उतरां तुमकां दिलेलीं आसा, भोगसवण्या उद्देशी, पवित्र आत्म्या उद्देशी, सजमवण्या उद्देशी सगळें कितें हांवें तुमकां दिलेलें आसा तेंच वचोन तुमी सगळे संवसाराक परगटात आनी दियात। आनी ताचे उद्देशी, त्या सत्या उद्देशी तांचे भितर जें कितें नाका जाल्लेलें आहा तें त्याच वेळार नाश जावन तांकां सासणाच्या सासणाक सुटका फावो जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अशें म्हजे नांवे बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो। कोणा उद्देशी मागतात? जेजू उद्देशी। समज आमी तो म्हणटा न्ही म्हजे शिवाय म्हजे उद्देशी, म्हजे शिवाय वाडटे हें करून तुमी देवा कडेन पावूंक जायना, कित्याक आमी पयले ताचोच न्ही, ताची हें न्ही, देवान आमकां ताणेन आपलो पवित्र आत्मो दिला। जेन्ना आमी ताचे स्थिर रावन ताचे कडेन मागणें कोत्ता, सो तो आपल्या बापायच्या उजव्याक बसोन
सदांकाल कितें कोत्ता इस्रायलाचो राखणो आमचे सदांकाल दोळे उगडे करून आमकां सदांकाल सासना सामावत आसा आनी सामावता केदीस तो आमकां सकयल पडोवंक दिना आमी आमच्या ओन भावार्थान भिरांती उद्देशी आमी ताचे कडच्यान पयस वेता जशें धाकटें धाकटें कितें आडमेळे आयले प्रॉब्लम्स आयले हें केलें रोखडेच आमी ताचे कडच्यान पयस येता वय ना ना आमी म्हणटा आमी मागणें कोत्ता जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली बरी दूख आहा तरी पळयता दूख आहा कांय दीस हांव उडोर एक भयणी कडेन गेल्लेलो थिंगासर मागणें करपाक हें करपाक म्हणजे हें करपाक सो म्हाका खबर ना पळय तोतम्यान म्हाका कशें व्हेलें पळय तें थिंगासर तो म्हणून भयण म्हणूंक लागली ये ब्रदर आमगेर ये कितें करता हांवें म्हणलें कांय ना आतां म्हणलें आपयलां न्ही ये कित्याक म्हाका म्हणलें आतां सांजचे म्हाका क्लास घेवंक जाय आसली सो हांवें म्हणलें गेलो सी पळयतात म्हाका कसो हें कोत्ता पळय गेलो हांव थिंगासर बसलो तांचे कडेन देवाचें उतर शॅर केलें बाचा बाचा संवसाराच्यो खबरो ना प्लीज संवसाराच्यो खबरो ताका कसल्यो जाय ताचे कडेन करूंक ना जेजू क्रिस्ता कितें आमी हें कोत्ता हिंगासर कशें चलता सो तो एक भाव तो हें करपाचो आहा भायर वचपाचो आहा सो तेणेन म्हाका आपयलो आनी तोच म्हणूंक लागलो ब्रदर ये हांवें फोन केल्लो कोणा एकट्याक सो तो म्हणलो ब्रदर ये यो मातसो मेवया बरें हें करून आनी ती रातचें वचपाक आहा हांवें ताका सांगलें यो मातशें एक वर बस बट ते म्हणूंक लागले ना हें तें पूण देवाचें उतर एक वर एका वरा वयर ताका पळयतात उद्देशी ताका हेंचो सजमण मेवली आनी ताचे बायल एक दूख आहली दुखताले कितले खूब तेंव जाल्यो कितलो तेंपूच हिंगा पांय हो पांय देखून वयर काडूंक जायनासल्यो ही चलताली सकाळी सर हांव गेलो थिंगासर पयलीं आसा म्हणलें बसलें देवाचें उतर पळयतात उद्देशी शॅर केलें हें करून आनी आतां येवच्या पयलीं न्ही आतां म्हणलें हांव येता म्हाका येवंक जाय न्ही हांगासर सो बस म्हणूंक लागलो ब्रदर तिका आपय म्हणूंक लागलो ती सिस्टर ताका आपयली ती नांग गेलेली बसचो पडलो म्हाका आनी बरो रावलो आनी हांवें थिंगासर ताचे कडेन बसलो आनी हांव भितर जिबेचे देणें चालूच आहा म्हजें आनी ताचे हांव उलयतां पूण आत्म्यानसान कितें करता भितरसान ताचे कडेन उतरां उलयता भितरसान पूण म्हजें चालूच आहा आनी हांवें स्वत मानलें हांव हिंगा येयला जेजू तुवें म्हाका पळयतात तुवें म्हाका कसलें तरी हातूंतसान हिंगासर हाडलाय आनी सगळें तांकां वचपाकूय सगळी इतली वाट आवय बोल्लां सारकें तोयें कशें जालां वाट ना आतां कसो वचपाचो बोल्लां सारकें उदक तोयें जालां सारकें थिंगा पावस पडलेलो न्ही आतां 2-3 दीस तोयें जालां थिंगासर येवशिल्यान वाट वचपाक ना तेवशिल्यानूय वचपाक उदकाक ना सगळें भरलां आतां कितें करपाचें आरे कितें खूंय आहा वाट दिसना उदकांतल्यान आनी सगळें मेळ्ळें उदक न्हिदतो उदकांत जाल्यार तुका दिसतली आहली वाट ना ही सायडीक साना हिंगा व्हडें आहा कितें आहा आतां कितें करपाचें थिंगा रावलो आनी देवाक हांवें आर्गां दिलीं दिणवासलें वाखाणलें आनी हांवें म्हणलें हांव जसो वेतलो जेजू तुज्या पदवे दिशान तुज्या बळान हांव वेतां आनी तुजेर भावार दवरून वेतां हांव बरे भाशेन वेतां थिंगासून वेतां आनी परतून तेच रस्त्यान आनी कांयच कसलें खाडपेट जावं कसलें व्हणें बणें कांयच ना हांव तुज्या पदवेन येता तुजेर पातवेन येता आनी हांव तुका दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा घेतली मारली स्टार्ट गाडी तूं करून गेलो सायडीक सान उदक भरलेलें थिंगासर ती जाताली तुका थिंगा व्हडें बांदना लागोंक ना व्हडें थिंगासर येना को आयलो हांवें म्हणलें पॉटहोल्स होणकुलां थिंगा आहली दिसता तांकां खबर आहा ती डेली येवपी न्ही आनी हांव पयले पाडायजूच गेलां कितलें हेतून सो मागीर कितें जालें गेलो स्ट्रेट गेलो कांय ना म्हाका वचपाक स्ट्रेट गेलो थिंगा बसलो म्हाका विचारलें हांवें म्हणलें जेजूच्या आदारान जेजून म्हाका हाडला म्हणलें ताणें हाडला म्हणलें जेन्ना तूं ताचेर स्थिर रावताय सगळें तो तुका जसो जाय थिंगासर वत्ता हाडटा तुका सांबाळटा सदां ताणें सांगलां आपूण हांव जावन आसा इस्रायलाचो राखणो आनी म्हजे दोळे सदांकाल जेन्ना तूं म्हजेर स्थिर रावताय तोंडांच्यान म्हजेर भावार्थान मागणें कोत्ताय आनी स्थिर रावन तूं म्हणटाय जेजू हांव तुजेर पातयेता येता आनी तूं म्हाका बरे वाटेन वत्ताय कांयच म्हाका कसलेंच कडकड ना कित्याक तुवें भासयलाय हांव तुका दिणवासता आर्गां दिता वाखाणटा थिंगा रावलो केलें मागणें तूं करून गेलो परतून आयलो जालें आनी थिंगासर गेलो देवान हें करून ताचेर हें केलें आनी ताका देवाचें उतर पयलें शॅर केलें ताका विचारलें जेजू तुका सुटका कोणी दितलो God will heal you. She said, yes, definitely, brother. Definitely. See. Then
हांवें मागीर कितें केलें ताका 1 Peter 2:24 पयलें ताका सांगलें जेजू क्रिस्त कित्याक लागून कितें सगलें हें करून ताकाच पयलें सजमोवचें पडलें न्ही. डायरेक्ट जर 1 Peter 2:24 ताका हें करची सजमोवचें ना न्ही. ताका कित्याक कितें हें करून सगलें ताणें आमच्या मुडा सकट एवरीथींग आय एक्सप्लेन इट टू हिम थ्रू द हेल्प ऑफ द होली स्पिरीट. होली स्पिरीटान ताका कन्विन्स इतलें बरें दिसलें ताका इतलें हें केलें. कांय खिणान जसो हें केलो मागणें केलें ताचेर हात दवरलो आनी भावार्थान म्हणलें आनी ताका हुकूम घालो. त्याच वेळार त्याच्या पांयांतली दूख एके सायडीन दूख आसली नाश जावन गेली आनी ताका पेकोवणी फावो जाली. सो देखून आमी भावार्थान केल्लें मागणें आनी विस्वासान हात दवर. वेच्या पयलीं तूं हिंगासनूच म्हूण जेजू तुज्या गायन त्यो आदी फुडें जें कितें आहा तूं म्हाका हिंगा वताय कसलें ना कसलें कितें तरी आसतलें आनी तुजे उद्देशी ह्या घरान संपूर्णतायेन तांकां तारोवन फावो जालें आनी वायटान कसलेंच कितें आसलेलें तुवें तांकां पयस केलाय सदां सासणाच्या सासणां आनी तुवें ताका आशिर्वादीत केलाय म्हूण तुका दिणवस्ता अर्गां दिता वाकणटा आनी तुज्या विस्वासान हांव चल्लो प्रभू येशू जेजू. गेलो सगलें केलें आनी सगलें ती ही चलताली टका टका बरी सारकी टक टक करून सारकें केवं हें कशें जेजूच्या फुड्यान नाचोंक लागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. इसीलिए मैं कुछ अभी दोपहर को मैं एक सिस्टर की आपको बोला है ना मैं सिस्टर के यहाँ गया था. उसकी जो बहू थी उसके पैर में बहुत दर्द था बहुत दिनों सालों से. वो अभी बाहर रहती है. वो आई थी वापस. वो मुझे बुलाया उसने और मैं गया उधर और विश्वास से गया मैं इधर. प्रभु यीशु आप मुझे ले रहे हैं मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ तो है उनको चाहिए ताकि वो आपकी सच्चाई जाने और आपके सच्चाई के द्वारा उनके अंदर जो भी अंधविश्वास है जो कुछ भी समस्या है उस इसी वक्त निकल गई. मैं वहाँ जाने से पहले आपके प्रभु नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना करके गया मैं उधर. और वो सामने उनका इतना पानी भरता है ना उधर आप जानते हैं उधर पानी जाने के लिए भी पानी जगह नहीं है लेकिन उधर खड्डा भी था उधर बहुत खड्डा भी था साथ में. मैंने उधर रुका मैंने उनको आशीषित किया प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया और मैं बोला कि मैं सीधी जा रहा हूँ आपके नाम से प्रभु यीशु आप मुझे ले जा रहे हैं सीधे रास्ते से कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई इश्यू नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रभु यीशु के नाम से. और मैंने गाड़ी लेके गया अंदर गया कुछ भी नहीं. वो पूछ रहा अरे उधर आप इतने पानी से आ गए कैसे आ गए. उसकी बेटी वो बहू पूछ रही थी वो बड़ी बड़ी बहू वो भी उधर थी सब कुछ थे उधर. वो बोले अरे आप आए उधर से कुछ नहीं हुआ. मैंने बोला नहीं मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ है उसका आशीष मेरे साथ है उसने सुरक्षा कवच मेरे ऊपर डाल के रखा है. वो मुझे जैसा लाएगा और वही वो हमेशा वो मुझे इस्तेमाल करता है वही मुझे लेता है और हमेशा लाता है और मुझे वापस भेजता है. इसीलिए मैं उनके आशीष से सुपर नेचर सबके ऊपर का आशीष मैंने स्वीकार लिया है प्रभु यीशु के नाम से. यही हमारी प्रार्थना है. जब आप ऐसे विश्वास लेके जाएंगे ना आपका जीवन जो सबके ऊपर का है आपने कभी सोचा भी नहीं था देखा भी नहीं था और किसी ने आपको बताया भी नहीं था कई गुना ज़्यादा उससे प्रभु यीशु ने आपको दे के रखा है. आप उसे विश्वास से स्वीकार लो. थैंक यू जीसस. अर्घ जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सजमोलें न्ही कितें कोणाक कितें विचारपाचें कितें आसा कितें हें करुया. हां मागीर नेक्स्ट सेशन मागीर स्टार्ट जातलें. सो ओके दोळे बंद करुया आमी दिणवासुया. सर्गीच्या बापा तुका दिणवासता अर्घ दिता वखणटा ह्या वेळा पासत आयच्या दिसा पासत हे क्लासी पासत सगळ्या म्हज्या टीम मेंबरा पासत भाव भयणां पासत ह्या भाव भयणां पासत जें कितें तुवें उलयलां म्हज्या तोंडांसान आमच्या तोंडांसान सगळ्या भाव भयणांच्या टीम मेंबराचें जें कितें उलयता तें तूं उलयताय पळयतात तुजे उद्देशी जें कितें जाय जाय तें आमच्या तोंडांसान तूं हाडटाय आनी तूं तांकां जें जाय पळय तें ह्या संवसारान जे कोण युट्यूबाचेर आयकतात आनी ते आयकतात आनी तुज्या उतरा उद्देश तांकां सजमण मेवता आनी त्या तुज्या बोर त्या देण्या उद्देशी सजमणे उद्देशी तांकांय सुटका फावो जाल्या म्हूण तुका हांव दिणवासता अर्घ दिता वाखाणटा तुका जेजू सगळ्या संवसारा पासत सगळ्या भाव भयणां पासत जे आतां येतले फुडल्या रितीरा पासत ब्रदर्स पासत ताचे फॅमिली पासत तुवें तांकां सगळ्यांक जे ह्या आमच्या भाव भयणाच्या फॅमिलीक पासून तुवें आशिर्वादीत केलाय आनी सदां काल तूं तांकां सांबाळताय आनी सदां काल तूं तांकां जाणवायन आनी तुज्या उतरान वाडपाक तूं ताका सदां काल शिकयताय म्हूण तुका हांव दिणवासता अर्घ दिता वाखाणटा. हे जे रितीरा आमी कोत्ता हिंगासो जेजू आनी कितें आमचे सगळे रिसोर्सीस येतात आमच्या ओनरा पासत आनी
जे कोण सगळे आमकां मदत करतात तांचे हात तुवें मागलाय, तांकां तुवें मागलाय आनी सदां काल तांकां कांयच उणें नासतना तुवें तांकां बोर त्या तुज्या देण्यानी सगळ्या वयर तुवें तांकां वाड फायदो करून तांकां सदांच तुवें तांकां तुज्या आशिर्वादान बोल्लाय. तसोच ब्रदर मॅथ्यू आनी ताचे फॅमिली पासत ताणें हें घर आपलें संपूर्ण घर ताणें तुज्या नांवार तुज्या राज्यान चलयपाक आनी तुज्या राज्यान येवन सगळे संवसाराचे जे फुडल्या म्हयन्यात रितीराक येतले सगळे संवसाराचे हिंगासर येवन तांकां जें कितें ताणें उतर तें तुज्या उतरा उद्देशी आनी तें उतर सोद घेवन तांकां सोदकात सुटका तांकांय फावो जाता आनी ते दुसऱ्यांक हेर सगळे संवसाराक वचोन तुजी गोवायकी आनी तुजें उतर ते परगडटात म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. ह्या आमच्या सगळ्या शेजाऱ्या पासत हिंगासर तुवें तांकां मागलाय, तुवें तांकां हात लायलाय आनी ते येवन हिंगासले सगळीं ती खंयच्याय धर्माची आसूं ते तुजें उतर आयकतात, ते तुका स्विकारतात आनी सासणाच्या सासणाक तुजे फुडें ते आपलें नतमस्तक करतात आनी तुका तुजे फुडें दिबी घालून तुकाच ते जेजूस तुकाच ते आपणयतात म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता. आनी जें कितें हांवें उलयलां तें सगळें तुवें आयकोन आमकां आदी फुडेंच दिलें म्हूण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. हें मागलें हांव म्हज्या बोवरत्या देवा जेजूच्या नांवान करता. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.